Shikara kara 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 para 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 para. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. सर्गीचे बापा आमी तुका दिनवासता आनी वखणटा ह्या वेळा पासत ह्या जाग्या पासत आनी सगळे तुज्या बरेपणा पासत तुवें जें आमकां करून दवरलेल्या पासत त्या पासत जेजू आमी तुका दिनवासता आनी तुज्याच त्या मोगा खातीर तो शिम्मेर नासलेलो मोग जो आमच्या काळजान वतयलाय त्या मोगा खातीर जेजू फुकट दिलेल्या पासत ताका कांयच वॅल्यू ना आमी कितेंच करूंक नासतना तुवें दिलाय तो मोग आनी तसोच हांवें तुजो केन्नाच मोग करूंक नासलो जेजू पूण तुवें म्हजो मोग केलाय त्या मोगा खातीर हांव तुका वखणटां आनी तुजें नांव वयर काडटां कित्याक तुवें म्हाका वेंचून काडलाय म्हणून जेजू हांगा रावपाक आनी तुजी व्हडवीक गावपाक तुका बोश करपाक तुजेच व्हडवीक करपाक जेजू तुवें जें केलां तें कोणीच करूं शकना ह्या संवसारांत खंयचोच मनीस कितले त्याग आमच्या पासत तुवें केलेल्या पासत तें सॅक्रिफायस तुवें आमचो कितेंच एक आवड धरूंक ना आमचो आमी तुका कितें दितलीं आनी तूं करतलें म्हणून तुवें आमचें कितेंच आमचे कडसून मागोवंक नाय वा आमचे सवेक कितेंच बरेंपण आमी करूंक ना तें तुका फावो पळय तसलें जेजू पूण तुवें तो मोग जरी तुका आमी कितल्या फारां दुखयता तरी तुका जाय तशें तुज्या उतरा प्रमाणे आमी चलना पूण तुजो मोग तसोच आसा आमचो मोग हालता धलता आमी कितल्या फारां पडटा त्या मोगान पूण तूं आमकां हात धरून वयर उबारताय आनी तुजें उतर हें जें आमी शिकयताय सदांकाळ तें तुजें उतर आमी आयकता तें आमकां एक घोटाय एक बळ तुज्या उतरान चलोंक आनी त्या चांचणीक मोगाक चलपाक हे तुज्या उतरा खातीर जेजू आमी तुका वखणटा तितले तितले तुजें उतर आयकता जसो आमच्या जिवितान भावार्थ वाडटा तसोच तुजो मोगूय आमच्या भितर वाडटा जेन्ना आमी एकामेकाचो ह्या उतरांसून एकामेकाचो मोग करता चड करून आमी दुखयता पळय तसो तेन्ना आमी तुजी खरीच भुरगीं जावंक पावता कोण आमकां दुखयता कोण अपमायता कोण आमकां श्राप सोडटा जेन्ना आमी तेजो मोग करता तेन्नाच आमी खरीं तुजी भुरगीं ह्या पासतचें तुका आर्गां दिता तुजे भुरगे अपुरबायेचे भुरगे जावपाक हे म्हाका फावो केल्या पासून आमकां सगळ्यांक फावो केलेल्या पासतचें आमी तुका आर्गां दिता दिनवासता आनी वखणटा आनी हे पवित्र आत्म्यांक वखणटा म्हज्या मनान तुयें आनी तोंडानसून उलय येदे वखदार हे मागणें करता हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवांत आमेन आमकां टेस्टींग येता जेन्ना आमी मोगान चलता तेन्ना जाता न्हू टेस्ट येता न्हू म्हाका येयलें कालच्यान येवपाक पळयत फुडें फुडें मागीर हांवें एक डिसिजन घेवपाक जाय पूण हांवें तें डिसिजन कितें म्हटलें आफ्टरनून येता म्हणून सांगलें न्हू सकाळीं कितले बेगीन बसून उठलें लायफ एन डेथ ऑन टांग न्हू जायना सकाळीं पावों बसीचे प्रॉब्लम बेश्टेच जाले सगळो वगत बसीक आनी एके सुवातेर येयली आतां बेश्टेच हांव विचारया म्हटलें उसगांव येता बस वयता काय म्हणून तो कितें म्हणूंक लागलो म्हाका उसगांव फोण्या आत्तां बस गेली आनीक बस ना हांव ताका अशेंच पळोवंक लागली तिनांक बस तिनांक हांवें म्हटलें म्हाका कळ्ळें ए सयताना पुरो हांव तुजी नाडकां म्हटलें गेट आवट आतां म्हाका 7 फावटी पे करूंक जाय तूं सांपडलो म्हाका कालच्यान सतयता म्हाका तूं हांव बस येयली बस स्टँडार बस आहा प्रायवेट येयली आनीक म्हाका बसीचो प्रॉब्लम ना ते उसगांव पावली थंय बस मेवळी म्हाका अशें रावता हांव ते उसगांव येवन म्हणजे अशें कितें टेस्टिंगाक आमी भिवपाक जायना आमकां स्ट्रॉंग करता न्हू आमी लास्ट टायम शिकतालीं आमकां जेन्ना टेस्ट येता कितें येता तें कितें करता आमकां मारून उडोवंक येता जिवेशी मारूंक येता ना आमकां कितें करूंक येता तें स्ट्रॉंग आनी एके वाटेन आमचो भावार्थूय घट करपाक येता मोग करपाक आमकां त्या मनशाक भितरलो कोण उलयता न्हू मनीस उलयता आमचेशी रागार जावपाक आमी
आमकां खबर ना न्हू कोण तेचो आवाज काडटा कितें करता कित्याक आमकां ह्यो टेस्टी येता तेच्या भितरसून कोण तरी उलयता आमकां आमी चिंततालीं सगळीं जाणां मोगा विशयच शिकयला न्हू न्हू आगापे मोग देवाचो मोग चाचणीक मोग हां एकेच वाटेचो मोग सिमेंट नासलेलो मोग केन्ना केलो आमी देवान आमचो मोग आतां शिकलेलीं आमी न्हू देवान आमचो केन्ना मोग केलो आमी बरीं आसलीं तेन्ना हांवें न्हू 1 जॉन 2 वाचलेलें दिसता खोटी आसलीं तेन्ना म्हणटा खोटी आमी खोटी आसलीं हय पातकी म्हणजे कितें बरीं मनशां खोटी म्हणटा न्हू आमचेशी जाता कोण आमचे खोटें करता तेचो मोग करपाक जाता जायना आतां आमी रोमन्स 5:5 पळोवया पळय 5:4 पळोवया 5:3 वचया पयलीं आमी 3 पळोवया ब्रदर And not only so, but we glory in tribulation also, knowing that tribulations work patient. केन्ना आमकां टायण्यो येता केन्ना आमकां टायण्यो येता तेन्ना आमचो पेशंट हें जाता न्हू वॉकीट जाता न्हू आमच्या भितर एंड पेशंट एक्सपिरियन्स होप पळोवया आमी कोंकणीन कितें म्हणटा आमकां सोंसणीकाय जायी जेन्ना होप सोंसणीकाय न्हू सोंसणीकाय गरजेची पेशंट इंग्लीश ते आमकां गरजेची केन्ना हो आमच्या भितर जर आगापे मोग देवाचो मोग आमच्या भितर जाय जाल्यार आमकां एक पयलीं कितें जाय सोंसणीकाय जायी सोंसणीकाय आनी तीच आमचेशी ना म्हणटा आयकलां तुमी सोंसणीकाय खंयची म्हणजे फांसी असोच काबार जाले आयकूंक ना हांवूच आयकता दिसता ते ब्रदर तुवें आयकूंक ना फांसी असोच काबार जाले म्हणटा ते आनी हांगा आमकां आगापे हो साशणीक मोग देवाचो देवा सारको मोग करतली जाल्यार आमचेशी कितें जाय फांसीयस सोंसणीकाय वाचून पळोवया तितलेंच न्हय आनीकूय आमकां अनुभव मेळटा दुमाळ्या मध्ये आमी मुरगोडटा कित्याक दुमाळ्या मध्ये आमची सोंसणीकाय वाडटा पयलो दुमाळो येता तेन्ना आमकां कितें दिसता भिरांत दिसता न्हू हां भंय दिसना दुमाळो येयलो म्हणटा भियाना पूण मुरगोडूंक जाय म्हणटा हांव काल न्हू मुरगोडटालीं देवाक फक्त आर्गां दितालीं हांव जाणा हांव पावतलींच म्हणून म्हाका फुडें काय हांव येतलींच म्हणून आयज म्हाका खबर आसली पूण हे दुमाळ्या म्हळ्यार हांव मुरगोडटालें हांव खूश जातालें हांव येतलींच जेजूक आर्गां दितालीं रोळींग जिबेचे देणे सो आमी मुरगोडटा कित्याक ही सोंसणीकाय आमची वाडटा भितर न्हू आनी सोंसणीकाय आमकां घेवंकूच जायी आमचे भितर पेशंट आसूंकूच जाय ना केन्ना आमचेशी जाता जेन्ना आमी दुमाळो येयलो म्हणटकूच कितें जाता उचामळ जाता न्हू एका फोन मारता तेका फोन मारता उचामळ म्हणजे फेथ ना आमकां भावात ना ह्या उतराचेर तेन्ना आमी कितें जाता हालता न्हू जायना तुमकां दुमाळो येयलो म्हणटकूच कोण तरी खोशी जाता ह्या दुमाळ्या वरवींच आमची सोंसणीकाय वाडटा पेशंट पयलें ट्रबुलेशन जेन्ना वॉक आमचे एक्सपिरियन्स जाता म्हणटा आनी मागीर होप येता आमकां भितर दुसरें पळोवया आमी दुसरी लायन 4 चवथी आनी सोंसणीकाये वरवीं आमची तपासणी जावं देवाक आमी मानवंक पावता आनी तपासणीन
देवाक मानवल्या म्हणटोच आमच्या काळजांनी बरवसो उपजता. कितें म्हणटा? सोंसणीकाय वरवीं आमी देवाक मानवलेली जाता. आतां जर म्हळ्यार म्हाजे कडेन सोंसणीकाय ना जाल्यार आमी देवाक मानवलेली जातली? हां, ही सोंसणीकाय गरजेची न्हू आमचेशी? गरज न्हू आमकां सोंसणीकायची? आनी तुमाळ्या वखदार आमी पळोवया तर सोंसणीकाय वाडटली, बरवासो येतलो आमकां. सोंसणीकाय वरवीं आमच्या भितर एक बरवासो येता, होप. आमी खूब फार स्क्रिप्चर वाचल्या न्हू, रोमन 5:5 एंड ओक एंड आसा ताका लागून ते सोंसणीकाय वरवीं आमचे भावा होप येता आमकां. म्हणजे आमच्या भितर बरवासो वाडटा. बरवासो केन्ना वाडटा? हे सोंसणीकाय वरवीं. एंड म्हणटा तो hope make not ashamed because the love of God is shared abroad in our heart by the Holy Ghost which is given unto us. कितें म्हणटा? होप, बरवासो एंड आसा न्हू, म्हणजे पयलीं कंटिन्युएशन आसा. कितें सोंसणीकाय जायी आमकां, हो बरवासो तर आमचेशी आसा जाल्यार आमचे कडेन सोंसणीकाय जायी, सोंसणीकाय. आनी ती सोंसणीकाय आमकां मेळटा जेन्ना आमकां दुमाळो येता पळय तेन्ना, जेन्ना कोश्ट येता पळय तेन्ना ही सोंसणीकाय आमी जियेता, मुरगोडटा पळय तेन्ना ही सोंसणीकाय आमचेशी येता. आनी मागीर म्हणटा तो होप, बरवासो येता. आनी ताका लागून तो म्हणटा हो म्हणटा जेन्ना आमकां सोंसणीकाये वरवीं हो होप येयला, बरवासो येयला, तो आमकां केन्नाच फटयना म्हणटा. बरवासो आमकां केन्नाच फटयना. जेन्ना आमी त्या दुमाळ्या वखदार कोश्टाच्या वेळार सोंसणीकायेन हें करता पळय तेन्ना हो बरवासो आमकां केन्नाच फटयना. हो येता पळय आमकां बरवासो ते सोंसणीकाये वरवीं, तो आमकां केन्नाच फटयना. आनी मागीर देवान हो बरवसो आमकां फटयना. कित्याक? आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उद्देशी देवान आमच्या काळजांनी आपलो मोग ओतला. मोग आमकां दिला आमकां मोग. देवान आमकां मोग दिवंक ना? दिला न्हू ब्रदर. तुमी कितें ना म्हणटा? कितें म्हणटा ब्रदर? दिला? कितें म्हणटा हांगा? दिला म्हणटा. येस, द लव ऑफ गॉड इज गिवन इन आवर हार्ट. सम पोर आउट न्हू. आमच्या काळजान मोग ओतयला, दिवंक ना, ओतयला. म्हणजे आमचेशी खूब भरपूर मोग आसा. कसलो मोग ओतयला आमच्या काळजान? हांगा पळय, जो जेजूक देवान दिल्लो मोग आनी तो चलतालो त्या मोगान, तसलोच मोग आमच्या काळजान ओतयला न्हू. दुसरो मोग दिला? हां, तर आमचे कडेन ह्या मोगान जियोवपाक कित्याक जायना? जेजू कित्याक जातालो? जेजू मनीसान संवसारान येवं नासलो? 100% मनीस आसलो म्हणटा तो. कित्याक ताका सगळे मनशा भशेन फिलींग आसले. सो तो कसो मोगान जियेतालो? हो आगापे मोग. एकेच सायडीच्या मोगान तो कसो जियेतालो तर? आनी आमचेशी कित्याक जायना? ओके, आनी कितें म्हणटा? कित्याक जायना आमचेशी मोग करपाक? ब्रदर, कित्याक जायना पयलीं सांगा. आमी सगळीं पास, कोण फेल न्हू हांगा. कित्याक जायना मोग आमचेशी करपाक? कितें म्हणटा? कोण आन्सर दिना? एकच भयणीन दिला. तुमी करता आसतलीं सगळीं जाणां जेजू भशेन मोग. म्हाजेशीच जायनातलो तो. हांव आजुनूय परफेक्ट जावंक ना. मातशें चालू आहा, काम चालू आहा मोगान चलपाक. पडटा, उठ्ठा. हांव म्हणटा तुमच्याशी सगळ्यां कडेन जाता. ताका लागून तुमी आन्सर दिना. जायना. कित्याक जायना म्हटलें? आमी दुसऱ्यांक भावाताचे नजरेन पळयना. ओके, आनी कितें? उलोवया न्हू आमी. हो टायम आमी उलोवपाचो, नाल्यार आमकां म्हाका तुमी आफयतल्यान. हां, कित्याक
जायना आमचेशी. सोंसणी खायना, पेशंट ना आमचेशी. ओके, एकदां न्हू आमकां खबर ना हो मोग आमच्या काळजान जेजू बसलेलो मोग आमच्या भाशेन ओतयला म्हण आमकां खबर ना. एकदां आमी मानून घेयना न्हू. खूब हें आसा, पूण जेजू खबर आसली आपणा कडेन तो मोग आसा म्हणून म्हाका बापान दिला म्हणून न्हू. काल ब्रदर शिकयतालो गॉड स्लो देवान इतलो संवसाराचो मोग केलो, आपल्या एकल्याच पुताक ओपोन दिलो, मोग केलो. तोच मोग देवान आपल्या पुताच्या काळजान घातलो आमचो नाश जायना जावच्याक म्हणून तो मोगान जियेतालो. आमी बायबलान पळोवया कित्याक आमचेशी हो साश्मीक मोग, हो गॉड कायंड ऑफ लायफ लव आमचेशी कित्याक हो आगापूय मोग आमच्या जिवितान आमी कित्याक करूंक पावना. जाय आमकां समजणी जायी. 1 John 4:18 पळोवया ब्रदर. 1 John 4:18 इजी ट्रान्सलेशन घाला. ओके. देर इज नो फियर इन लव. असो ब्रदर हा कळटाय. देर इज नो फियर इन लव. आमकां भिरांत आसा, मोग आसा थंय भिरांत ना म्हणटा. देर इज नो फियर इन लव. सो वी हॅव फियर. आमचे कडेन भिरांत आसा ना. आसता ती भिरांत. बट द परफेक्ट लव कास्ट आउट फियर. आनी देवाचो मोग हो आगापे मोग जो आमचेशी आसा तो आमच्या भितरली भिरांत काडून उडयता. बिकॉज फियर as torment is he that fears is not made of perfect in love. आमचे कडेन कोणा कडेन भिरांत आसा न्हू, ही भिरांत आमकां त्रासान घालता. आनी भिरांत आसा तेजे कडेन देवाचो मोग हो आगापे मोग आमचे सवय ना. आसा आमचे सवय जेन्ना आमी भिरांतीन काम करता न्हू तेन्ना हो देवान दिलोलो मोग आमच्या काळजान ओतयल्लो तो मोग काम करिना. तो परफेक्ट लव नॉट मेड परफेक्ट इन लव म्हणटा तो आमचेशी मोग करिना. पळोवया कोंकणीन कित्याक आमी देवाक जाय तसो मोग करूंक पावना. मोग आसा थंय, मोग आसा थंय भिरांत ना. भिरांत ना. परतेंच संपूर्ण मोग भिरांत पयस कोट्टा. भिरांत पयस कोत्ता. कित्याक जंय कास्ट आसूं येत, दोय कास आसूं येत, थंय भिरांत आसा. थंय भिरांत आसा. आनी जाका बेन दिसता, ताका बे दिसता ताचो मोग सोपाणेक पावना. ही भिरांत आमकां देवाचो मोग हो आगापे मोग दिल्लो न्हू तो आमकां एक्टिवेट करूंक जायना आमचेशी. खास पनिशमेंट आमकां देव केन्ना आमी जाणा सांग जाय देव आमकां खास लायना. खास आहा थंय संवसारा कडली खास आहा म्हणटकूच आमकां भंय दिसता न्हू. खास आहा थंय भिरांत आहा म्हणटा. कित्याक ही संवसाराची भिरांत आसा न्हू आमकां येता भिरांत. सगळ्यांक भिरांत येता न्हू. कोणाक येना जाल्यार आमी परफेक्ट आसा सारकी देवाचो मोग करपाक, हो आगापे मोग करपाक, एकामेकाचो मोग करपाक आमी सारकी परफेक्ट आसा. जेन्ना आमकां भिरांत येना तेन्ना आमकां एक घडणेक भयण केन्ना सांगताली आमकां एक डॉक्टराचो रिपोर्ट येयलो. कितें करता आमी खुशाल जाता. वाव हें दुयेंस जालां म्हाका, हांव मरची ना हें दुयेंसान म्हणटा आमी. काय आमी सगळ्यांक शी म्हाका हें सांगलां डॉक्टरान. इट्स डॉक्टर रिपोर्ट्स त्यांच्या शिक्षणा प्रमाणे आमकां ऑलरेडी रिपोर्ट दिला म्हणून आमकां खबर आसा. आमी भियाता न्हू. आतां कितें करचें. म्हाका 4 वर्सां म्हाका 2-3 वर्सां पयलीं दिसता रिपोर्ट दिलो डॉक्टरान. हांवें न्हू तो रिपोर्ट पळोवंकूच ना. आनी हांवें म्हटलें चिंतलें म्हाका कोणी तरी म्हटलें तूं अमक्या दोतोरागेर वच हॉस्पिटलान द्या. हांव गेली ती रिपोर्ट पळयता आनी म्हाका म्हणटा हांगा न्हू थंय न्हू हांगा
हांवें म्हटलें इतलें तेंच्या रिपोर्टार कितें जालां काय म्हाज्या. हांवें पयलें वाचलें, आय जेजू हांव येवचीच नासलें मरे म्हटलें. मागीर पयलो रिपोर्ट आनी मागीर भिरांतूय येयली म्हाका, ही आवडटा म्हणून भिरांत येयली म्हणून रिपोर्ट पयलो. भिरांत पयला रिपोर्ट पळोवंक ना हांवें, पूण म्हाका भिरांत नासलें, हांव कॉन्फिडन्सान गेल्ली. ती म्हाका हांगा थंय धांवडटा तेन्ना म्हाका दिसलें भिरांत कशी म्हाका येयली. बेगीन बेगीन हांवें रिपोर्ट पयलो, उगडलो आनी हाय दाखयता सगळें. म्हणटा म्हाका लास्ट म्हणटा ते दोगा तिगा कडेन धाडलें आनी एका कडेन धाडलो तो, आनी आख्खो दीस आनी रात तितूनच राव, हें कर खावच्या पयलीं मागीर हांवें म्हणलें जेजू हांव तुका टायम रे केन्ना दिवं. हांवें तो रिपोर्ट हाडलो तोच दवरलो आनी जेजू हें तें करूंक पावलें, हांव तुका काम तुजें म्हाजे कडेन जावचें ना. आसूं म्हटलें आनी थंयच रावलें. आनी तूं म्हाका आतां कितें दाखय, कितें हांव वचोंकूच जाय तुका तो दिसता दोतोरागेर, म्हाका दोतोर दाखयतो. आनी हांव ओगीच रावलें 2-3 म्हयने, 1 वर्स पासून ओगीच रावलें. म्हाका मातशें कितें सिम्पटम आसलें, पूण तें स्क्रिप्चर म्हटलें कमांड घेतलें जातालें. मागीर कोणी तरी म्हाका बेश्टें हांव ब्लड टेस्ट करून गेलें, एक जाणटो दादलो येयलो, तो म्हाका बाय बाय म्हणून. हांवें म्हटलें वच, म्हाका वळखना कित्याक. म्हाका म्हणलो अमकी कडेन दोतोरागेर वच बाय तूं. मागीर हांव गेलें आनी रिपोर्ट केलो. आनी फर्स्ट टायम हांवें म्हाजो रिपोर्ट सगळ्यांक दाखयलो. कित्याक सांग पळया, रिपोर्ट नॉर्मल. सगळें नॉर्मल आसलें. भिरांत घेवंक जायना, भिरांतीन काम करता तेका लागून हे भिरांतीन आमी देवाचो मोग हो जो आगापे मोग आमचे कडेन दिला तो एकामेका कडेन करूंक जायना. आनी भिरांत ही आमची पयस वचोंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तुमी सांगतात म्हाका. ही भिरांत जी आमकां येता ते आमी कितें करूंक जाय, कसो परफेक्ट हो देवाचो मोग आमचे सवय आमी दाखोवंक जाय. देवाच्या उतरान कंटिन्यू राव. ओके, आनी कितें आं भिरांत आमचेशी वचोंक जाय आनी देवाचो मोग आमचेशी येवंक जाय जाल्यार आमी कितें करपाक जाय. ओके, 2 Timothy 1:7 आमी पळोवया 8th लायन मातशी. वर्स 12 4 चॅप्टर 4:12 1 John 4:12. देवाक कोणेच खोदींक पळोवंक ना. देवाक कोण तरी पळयला, कोण तरी म्हाका हांगेलो आपणें देवाक पळयला कसो दिसता. म्हाज्या भाशेन म्हणटा म्हणजे देवान म्हटलां न्हू तुका आपणें तुमच्या आपल्या सारको रचला म्हणून. ओके, तुज्या सारकोच दिसता देव. कित्याक म्हणटा पळय, नो वन दॅट सीन गॉड एट एनी टायम. म्हणजे केन्नाच आमी देवाक पळोवंक ना, कोणीच पळोवंक ना देवाक. पूण इफ वी लव वन अनदर अँड गॉड ड्वेल इन अस अँड हीज लव इज परफेक्टेड इन अस. कितें म्हणटा म्हाका, देवाक कोणीच पळोवंक ना न्हू, पळयला कोणी देवाक. देवाक कोणेच खोदीन पळोवंक ना. आतां आमी पळोवया. पूण आहा थंयसर. पूण आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवेन जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवे सोपाणेन पावता. जेजून एकामेकाचो मोग केल्लो काय, केल्लो न्हू तेणी मोग. दुस्मानाचो मोग केल्लो न्हू तेणी केल्लो न्हू. ताका मारतलो कोण विकतलो तेचो मोग केल्लो न्हू. आमी काय तसोच मोग केलो जाल्यार देवाचो मोग आमचे सवे सोपूर्णायेन पावतलो. हो आगापे लाव आमच्या भितर उपंज आनी वाडटलो आमच्या भितर. ऑलरेडी आसा तो वाडटलो जाल्यार आमी कितें करचें पडलें. कितें करचें पडलें, एकामेकाचो मोग करचो पडलो. तेन्ना आमी देवाक पळयता एकामेका सवे. जाता. हांवें म्हटलेलें न्हू, खोट्या मनशाचो देवान खोटी आसली तेन्ना मोग केलो म्हणटालो न्हू. खोट्या मनशाचो मोग करूंक जाता, दुस्मानाचो वायट चित्ता तेजो
जेन्ना तूं एकामेकाचो मोग करतलें म्हूण डिसिजन घेतलें आनी तें तूं देवाच्या उतरान दीस आनी आसतलें रुटीड इन द रिगून आसतलें देवाच्या उतरान तेन्नाच एकामेकाचो मोग करूंक जातलो आनी तो बीन बोगसोणें दिवपाक. हांव न्हू ह्या इयर वर्स स्टार्ट जाता नवे वर्सा न्यू वर्सा भितर हांव स्टार्ट जाता हिंदी क्लास घेताली. देवान म्हाका ह्या वर्साक स्टार्टींग अशें मॅसेज दिली, लव युअर एनिमी. थंयसून स्टार्ट केलें. हें वर्स जावन दी तुजें मोगाचें. कसलो मोग आमी करता? मोग कोणाचो मोग करता आमी? आं कसलो मोग करता आमी? कोण म्हाजो मोग करता तेजो आमी मोग करता. आनी देव कितें म्हणटा? तसल्यांचो मोग कोणीय करूं शकता ऑन बावर्ती म्हणिना. लूक 36 दिसता म्हाका दिसता. लूक 36 पळोवया. कोणाचो मोग करूंक सांगता देव आनी आमी कोणाचो मोग करता? हो मोग आमचेशी केन्ना संपूर्णायेर पावतलो जेन्ना आमी दुसऱ्याचो म्हणजे दुस्मानाचो मोग करतली तेन्नाच हो आगापे मोग आमचे कडेन करपाक दुसऱ्याचो जातलो. 6:36 आसा. तुजो मोग करताय तसो तूं मोग करताय जाल्यार तो कोणूय करूं शकता. ती लायन ती पळय तें न्हू पयलीं मागीर या आमी तेचर. तुजो मोग करताय तेचो 36 कळ्ळें दिसतालें म्हाका. पळय 35 बट लव युअर एनिमी एंड डू गूड. हेच्या मागीर आहा दिसता तें 32. हय हय हय. तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करतात जाल्यार तो कोणूय करूं शकता न्हू. पळय तुमचो मोग करतल्यांचो तुमी मोग करशात जाल्यार 32 बदल तातूंत Brother, तुमचें 32. पूण कसलें. For if you love them which you love you, what thanks you? For sinner also love those that love them. कितें म्हणटा? ऑन पावरती बसून मोग करूं शकता न्हू. मोग करता तसो आमकां कितें प्रॉफीट आसा? केन्ना आमकां प्रॉफीट मेळटलो? केन्ना आमकां फायदो मेळटलो? केन्ना हो मोगाचो फायदो आमकां मेळटलो? हांगा म्हणटा इफ यू डू गूड टू देम वीच गूड टू यू वॉट थँक्स यू हॅव फॉर सिनर ऑल्सो डू इवन द सेम. आमी जर बरें करता तेचो मोग करता जाल्यार कोणीय करूं शकता न्हू. देवाचें उतर नासलेली बसून कितें म्हणटा? कोणूय करूं शकना मोग करता तेचो. ताका कोणीय कितें दिवं शकता न्हू मोग करता म्हणून. जाता आमकां दिवपाक. मोग करता तेचोच मोग करपाक आमी खूब खोशी न्हू. कोण आमचो मोग करना तेचो मोग करपाक जाता? जाता. 34 पळोवया आमी आतां. आनी तो दुस्मानाचो कसो मोग करूंक लायता पळयला आमकां. हो देवान जेजून केला म्हणून तो आमकां सांगता न्हू. आमचें वर्क इन प्रोग्रेस आहा न्हू. आमचें काम चालू आसा. म्हाजें काम चालू आसा मोगान जेवपाक पूण पडटाय बीन. तुमी परफेक्ट जाल्यार पडटा तुमी मोग करतना फॅमिलीन. पूण आमी उठून चलोंक जाय. कित्याक जो मोग करता न्हू सारको परफेक्ट आसा संपूर्णायेन आसा तो आमच्या भितर जियेता
आनी तेणी तोच मोग आमच्या काळजान ओतयला. सो आमी पडटलीं तेन्ना तो आमकां आदार दितलो. 34 ब्रदर वा सिस्टर. जाचे लागचें परत येतल्यांक म्हूण तुमी रावतात, तांकां तुमी कितें उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिलां तितलें परत घेवच्या मोनान पातक्यांक उश्णें दितात. कितें म्हणटा, आमी कोणाकूय कितें दिलें जाल्यार परतें घेवंक जाय न्हू. आमी रावना, तेणी म्हाजे इतले पयशे घेतले, तेणी आमची साखर इल्ली काडला, आतां केन्ना चल आमी हाडया वचून. जायना हें. आमी जेन्ना उश्णें दिता तें आमचे आवडे आसता न्हू परतें मेळटलें म्हणून. तितून मोग आसा हो? मोग आसा? जेन्ना आमी दुसऱ्या कडले परतें घेवंक आवडेता, दी म्हणून मागता, तेन्ना मोग आसा हो? आं? देव म्हणटा तें कोणी करूं शकता. आनी कितेंच आमकां बरें मेळचें ना म्हणटा तो. आमकां दुस्मानाचो मोग कर म्हणटा तेन्ना जाता? जाता? आतां मातशें स्टेप येता. प्रोसेस आसा, तो प्रोसेस आमचो चालूच आसूं, कंटिन्युएशन तें आमी एकदांच आमी जेजू भाशेन एकदांच जावची ना. आमी पडटलीं उठटलीं. आं? कितें म्हणटा ब्रदर? प्रॅक्टीस. आतां आमी कितेंय प्रॅक्टीस करतना पडटा उठ्ठा न्हू, सारकें जाता. एकूच किचनान आतां रांदूंक गेली, शीत रांदपाक पयलेंच. शीत रांदता न्हू आमी पयलींच सारकें जाता. गोड जाता, मोव जाता, वायटाना वचता सकयल. म्हाजे एक्सपिरियन्स. आं वचता आनी कितें जाता, गॅशी वचून सकयल वता, उदीक चड जाता, उदीक कमी जाता. म्हणजे पयलेच खेपो सगळे एक्सपिरियन्स प्रॅक्टीस आहा न्हू तेका. सगळे एका प्रॅक्टीस आहा. एक किचनान रांदूंक गेले तेका प्रॅक्टीस आहा. तो हे ते मोगाकूय प्रॅक्टीस आहा. हो देवाचो मोग जो काळजान ओतयला तेकाय प्रॅक्टीस आहा. पूण आमी आयकलां न्हू, भिरांत आसल्यार आमकां हो मोग करूंक जायना न्हू. आं? हे भिरांती वरवीं आमी शिकतालीं न्हू. कित्याक आमकां देवाचो मोग करपाक जायना? ही भिरांत येता. भिरांत आमकां कसल्याय कामाक भिरांत येता. इवन देवाचें उतर परगोटूंक पासून भिरांत येता न्हू फर्स्ट टायम. जायना? भिरांत येयना? मायक धरून उबें राव म्हटल्यार सगळें म्हाका फर्स्ट टायम म्हजे पांय कडकडटाले सारके स्टेजीर म्हटल्यार. हांव वयल्यान त्या ब्रादरीक म्हाका बीन सांगात जाल्यार हांव लिपतालीं. एक्सक्यूजूय सांगतालें पूण म्हाजे एक्सक्यूज कोण आयकोनासले. कोण ना देवाचें उतर दिवंक आनी कोण ना अशें विचारतालीं. म्हाका आन्सर बरें मेळटालें. कितें म्हणल्यार तूं कित्याक आसा तर हांगा कोण ना जाल्यार? तूं कित्याक आसा? तुका कित्याक देवान वेंचून काडला? मागीर आनीक आन्सर ना न्हू. वयचेंच पडटालें भिरांतीन बीन अशें उबें रावपाक. भिरांत. मागीर आतां पळय, आतां भिरांत हांव एक दीस कितें जालें जाणा म्हाजें, हांव न्हू सारकी ब्रादर म्हणजे म्हाका कितें सांगलें न्हू, हांव सारकें आयकतालीं. तें हुस्क्या खोतीचें मागणें सकाळीं वड कन्फेक्शन केलां न्हू, हांव जाणां हुस्क्या खोतीचें मागणें तें, हांव जाणां जेजू क्रिस्ताची कूड, म्हाजें बाळ्ळें आसा तें. आनी हांव सदांच म्हणटालीं बीन, सदांच पळयनासतना म्हणटालें. आनी म्हाका पळयनासतना थंयसरूय सांगलें ते प्लेसीचेर. आनी थंय लोक कितलो 1000 लोक, व्हडलें हॉल तें. आनी हांवें तो बुकूय व्हरूंक ना. आतां म्हाका जे पांयूच कडकडूंक लागले, मायकूय कडकडटा. आतां कितें करतलें? हांवें येता न्हू मदलें सगळे हुस्क्या खोतीचें मागणें म्हटलें, तेंच्यांनी म्हटलें. आनी केन्ना खबर जालें हांव येयली, म्हाका बाबा ब्रदर जॉन्सन वाटेरूच मेळ्ळो. आनी कितें म्हणूंक लागलो? बाबा बरें, वेल डावन म्हणूंक लागलो. हांवें म्हणलें वेल डावन? हांवें भितरलें न्हू काडलां सगळें. हांव तेका सांगतालीं, बाबा तुवें म्हाका तेन्ना कांयच म्हणूंक ना. कित्याक म्हणटलो काय म्हणटा, आमी जर तुका तेन्नाच टायमाचेर तुमकां तापयल्यार तुमी वयर खंय चडटले. मिस्टेक जाता तेन्ना जर आमी तापयत तुमी आनी मायकूच घेवचें ना न्हू. जो मोग, हो मोग
आतां म्हाका तापोवंक शकताले न्हू, कितें गो तूं इतलो लोक वजरी सगळी मदले मदले म्हटल्यार लोक कितें म्हणटलो तुका? कांयच म्हणूंक ना म्हाका, कोणीच कांय म्हणूंक ना, कोणी त्या हॉलानूय कोणी विचारूंक ना. एकूच भाव म्हणूंक लागलो, सिस्टर म्हाका जातालें तुका बूक हाडून दिवपाक, पूण तुका डिस्टर्ब जातलें आहलें आनीक तूं कितें करतलें, तूं सिस्टर बूक कित्याक व्हरोंक ना, कांय म्हणूंक ना. सो जेन्ना ही भिरांतीचेर आमकां प्रॅक्टीस करूंक जाय, ते भिरांतीचेर वचपाक, भिरांत कसलेंय कामां, आनी मागीर आमकां शीत आनी मागीर सोडूंक ना, तें शीत मोव जाता घट जाता वत्ता म्हणून सोडूंक ना, थंयच करपाक लागली. आतां परफेक्ट जालें न्हू मातशें रांदपाक शीत, हां. तशेंच ही भिरांतीचेरूय आमी जैत व्हरोंक जाय. कशी व्हरतली ही भिरांतीक? आमी देवाच्या उतराचेर, बोड म्हणटाले 2 Timothy 1:7 ते एक आमकां स्क्रिप्चर आहा. 2 Timothy 1:7 आमी ही भिरांतीचेर वयर व्हरों येता, वयर आमचे भितरली भिरांत. हांव जाणा एक टायम आसलो म्हाजो, गाडयेक हात लायनासली, 2 व्हिलराक हांव केन्नाच हात लावंक ना. कित्याक म्हूण जाणा तुमी? कित्याक हात लावंक ना 2 व्हिलरी? भिरांत न्हू काय जाल, पडत जाल्यार एकदां सायकल घेवन पडलेली, आनीक नाका, गाडी नाका. पूण आतां कित्याक जाली पडली? न्यू क्रिएशन वचोंक जाय न्हू, देवाच्याच कामाक लागून गाडयेचेर. कित्याक लिफ्ट मागून वचत जाल्यार घरांत प्रॉब्लम, लिफ्टीन गेले जाल्यार कामूय तसलें. सो आतां गाडी चलोवचीच पडली न्हू. आतां 1 Timothy 1:7 नुस्त्या खातीचें मागणें कंटिन्यू. पूण परफेक्ट जायना ना, गाडी चलोवनूय भिरांत येवतालीच. शिकली बीन गाडीच घेवन येयना, हातीनूच घेयना न्ही. एक हांव न्हू म्हज्या भावाच्यो गाडयो आसताल्यो, त्यो पावस पडून भायर भिजल्यार जाता म्हणून ते गॅरेजीन भितर हाडिनासली. म्हाका कितें दिसतालें कोण ती बोनूय आसल्यार इश्टार जाताली काय म्हण हातूच लायनासली. म्हाका कांय कळना हांव कित्याक हात लायनासलें. आनी भिजले मागीर म्हाका तापोवणूय खाताली, भितर हाडूंक जायनासलें, तापोवणूय खाताली, पूण ते हात लायनासली. पूण आतां देवाक लागून म्हाका गाडी चलोवंक जाय न्हू. आतां न्यू क्रिएशनाक वचोंक जाय म्हाका. क्लिनींग आसलें आमकां रिट्रीटाच्या पयलीं 1 विकान एकदां वचोंक जाय आसलें. आनी आमकां कितें जातालें, एकदां तर बस आमकां ना 2 बसी मेळटाल्यो, लागीं तशी 2 बसींनी येवचें पडटालें, चलोन वयचें पडटालें, हेजी लिफ्ट हें सगळें म्हाका ही भिरांती वरवीं जातालें. जेन्ना हांवें भिरांत परत स्क्रिप्चर म्हणून भिरांत गाडी घेतली हातीन, ती चलोवपाक लागली. पूण मागीर परत ब्रेक घेतलो. पूण म्हाका भावान बरो म्हाजो सपोर्ट दिलो. भाव म्हणूंक लागलो म्हाका, कित्याक गाडी घेवन वचना, चल, तुका भिरांत दिसता गाडयांची व्हडले, थंयच राव, आमी टेस्ट भरता म्हणल्यार रोडाचे, कोण काय म्हणचो ना, थंयच राव, फाटल्यान ताका आसूं तो कितें म्हणटा म्हणून न्ही, तूं चल वयल्यान, तुका जायना काय दिसता थंय राव. ITO दिसलो तो कितें करतलो, 100 रुपया घेतलो, तेन्ना 100 रुपया घेतलो ते दी. पूण ती भिरांत म्हाजी तशीच गेली न्हू, घेवन गेली म्हणून हांव गाडी, नाल्यार थंयच उरतली. आनी भिरांत येता रस्त्यार वचपाक गाडी. फर्स्ट टायम हांवें खरेंच न्यू क्रिएशनानूच घेवन गेल्या क्लिनींग करपाक गाडी घेवन गेल्या. पूण ती कशी भिरांत येता, पांय सकयल लायता, सगळी म्हणजे प्रॅक्टीस ना न्हू. मागीर प्रॅक्टीस जाली, मागीर हांव घेवन वयतालें, म्हाका कोणी सपोर्ट करूंक ना. मागीर वच गो म्हणून मागीर आतां हांवूच तशें भिरांत आमकां येता न्हू, तेन्ना आमकां देवाचो मोग न्हू हो हागापे लाव आमच्या भितर ओपन जायना, ब्लॉक जाता. आमकां दुसऱ्याचो मोग करूंक जायना भिरांतीक लागून. जेजूक भिरांत आसली म्हणूनच तो आगापे लाव करूंक पावलो आमचेर. आमच्या भितर ही भिरांत ब्लॉक करता आमकां हो देवाचो मोग, देवाक जाय तसलो मोग करपाक. आमकां दुसऱ्यांची भिरांत येता न्हू आमकां. म्हाका दुसऱ्यां कडेन उलोवंक पासून भंय दिसतालो. म्हजी उतर पयलीं स्टार्टींग कितें जायत काय, कित्याक हांव उलोवंक वचनासली कोणा कडेन, म्हाका उलोवंकूय भंय दिसतालो. टिचरीं कडेन पासून उलोवंक, कितें इचरांक पासून परत भंय दिसतालो. मनशाची भिरांतूय आसा न्हू, तुमकां नासली ना, कोणाक नासली, म्हाका नासली. मनशाची भिरांत नासली, उलयताले आमी सगळ्यां कडेन, मातशी तरी भिरांत आसता न्हू. म्हाका एक भयण सांगताली, म्हाका आपल्या घोवा कडेन पासून उलोवंक भंय दिसतालो. अरेंज मॅरेज जालें तेंचें. मागीर जेन्ना रिलेशन जालें न्हू, रिलेशन तशें देवांगडा आमचें रिलेशन तर आसात जाल्यार आमी देवा भाशेन हो मोग दुसऱ्यांक करतली. रिलेशन आसूंक जाय उतरान, तेच्या कंटिन्युएशन.
रिलेशन कशें आसता आमी जेन्ना टायम स्पेंड करता तेन्ना तेकाच लागून आमी देवाच्या उतरान टायम स्पेंड करूंक जाय आमी कळटलें आमकां कसो मोग करूंक जाय तो जेजू शिकयता हो पवित्र आत्मोच आमकां शिकयता कळ्ळें कित्याक आमकां हो देवाक जाय तसलो मोग कित्याक करूंक जायना आमकां ही भिरांती वरवीं देवाचो मोग आमच्या भितर सारको सोंसणीकायेन पावना परफेक्ट जायना कित्याक आमी एकामेकाचो मोग करूंक शकना तो म्हणटा देवाक कोणी पळयला देवाक कोणी पळयला जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्ना आमी देवाक पळयला न्हू तेंच्या रुपान आनी आमकां पळय आमी हो देवाचो मोग आमचे सवय ह्या संवसारान कित्याक जिवंक आमी दिवंक पावना कोणाक आनी एक स्क्रिप्चर पळोवया आमी जॉन 17, 14, 15 आनी 16 पळोवया आमी कित्याक आमी हो देवान आमकां दिला न्हू रोमन्स 5:5 म्हणटा देवान आमच्या काळजान हो मोग जो अगापे मोग जेजू भाशेन आसलेलो मोग आमच्या काळजान ओतयला जाल्यार आमी तो मोग एकामेकाचो कित्याक करूंक पावना जॉन 17, 16, 14, 15 and 16. 17. I have given them thy word, and the world has hate them because they are not of the world, even as I am not of the world. I pray not that through should take them out of the world, but that thou should keep them from the evil. कितें म्हणटा देव आमकां हांगा कित्याक आमकां देवाचो मोग करूंक जायना आमी देवा सारको मोग करूंक एकामेकाचो आमचे कडेन कित्याक जायना कोंकणीन पळोवया हांवें तुजें उतर तांकां दिलां आनीक जसो हांव संवसाराचो न्हय तशें तेवूय संवसाराचे न्हय देखून संवसार ताचो देवच करता कितें म्हणटा जेजू म्हणटा कितें आपणेन तुमकां उतर दिला सगल्यांक आनी तेंचो संवसार तांकां दुखयता कित्याक ते संवसारांतले न्हू आमी ह्या संवसारांतले न्हू जसो जेजू म्हणटा आपुणूय ह्या संवसारांतलो न्हू तसो आपण तेंच्या पासून मागणें करता आपूण तुमकां आमकां ह्या संवसारांतले काळ म्हणिना म्हणटा आमकां पूण तांकां नुस्त्यांच्या हातींतलो तांकां राख कीप देम फ्रॉम इवील तांकां सगळ्या सैतानाच्या हातांचो तांकां राख म्हणटा आमकां सगळ्यांक आनी मागीर लास्ट कितें 16 कितें म्हणटा लास्ट न्हू ब्रदर 16 पळय दे आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड इवन एज आय नॉट ऑफ द वर्ल्ड कित्याक आमकां हो मोग करूंक जायना हो वाय वी कॅनॉट लव अगापे लव इच अदर्स वाय आमी कितें चिंता आमी ह्या संवसाराची जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसाराची न्हय जेजू जसो संवसाराचो न्हय तशी आमी ह्या संवसाराची न्हू तेका आमी चिंता ह्या संवसाराची आमी खंयची आमचें घर खंय आमी स्वर्गा वयली न्हू आमी हांगा सिटीजन आमी हांगा एक फॉरेनर टेम्पररी हांगा आमी रावंक येवंक ना येयल्या कोण तरी हांगा रावतली आमच्या पयलीं कोण येयली ती रावल्या आमी ह्या संवसाराची न्हू जर आमी ह्या संवसाराची जाल्यार आमी संवसाराचो मोग करतली आनी संवसाराक जाय तशी जियेतली जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसाराची न्हू आमी संवसाराची खंय जियेता म्हणून हो मोग आमकां एका सवय करपाक जायना आमी संवसाराची न्हू आमचें काम संवसाराचें थोडें तेंप कळटा तेका लागून आमकां हो मोग आगापे मोग आमच्या काळजान ओतयला न्हू तो करपाक जायना कित्याक आमी ह्या संवसारांची कशी जियेता आमी जेजू ह्या संवसाराचो खो जियेनासलो तो म्हणटा पळय जसो आपूण संवसाराचो न्हू ती संवसाराची न्हू तेका पयल्यान तुमी संवसारा भशेन कितें संवसाराचे नेम कायद्या प्रमाणे जियेतालो तो
कित्याक तूं जाणा आसलो आपूण ह्या संवसाराचो न्हू. आनी ताका खबर आसली पिटर ताका हें करतलो, नाकारतलो म्हणून न्हू. तो कित्याक मोग करतालो? तो संवसाराचो न्हू. तो जाणा आसलो आपणाक वचोंक जाय बापाशी. तो खूब फारो सांगतालो हांव बापाशी वयतलो, सांगतालो न्हू. आपणाक मारतलो आपूण, मागीर बापा कडेन वयतलो, मागीर पुनर्जीवन जातालो. तो सांगतालो. ताका खबर आसली आपूण खंय वचपाचो आसा तो. आमकां खबर आसा आमी खंय वचपाची आसा ती. आमचें घरूच हेवनान जाल्यार आमी घरान वयतलीच न्हू. हें आमी संवसारान टेम्पररी म्हणटा न्हू. फॉरेनर, परदेशी. पिटरान आसा ते आमी परदेशी म्हणून. ह्या संवसारान आमी परदेशी. ताका लागून संवसारान ताका कित्याक पिटर आपणाक नाकारतलो? कित्याक आपूण जाणा आपूण ह्या संवसाराचो न्हू. कित्याक ते घेवन बसपाचें? आमी घेवन बसता न्हू सगळीं. कोणी कितें म्हटलें जाल्यार ताका लागून जेजू म्हणटा. आनी ताका खबर आसली हो ताका नाकारतलो, हो ताका विकतलो. तो तसोच मोग करता न्हू. शीत सगळे बसलेले लास्ट जेवणाचेर. तेणी डिफरंट केला, तेंचे पांय धुवंक ना. हां तो दुखयतालो आसलो न्हू. ताका एकलो नाकारतलो आसलो, एकलो विकतलो आसलो. दोगूय जाण ताका दुखोवपाक आसले. पूण तरी तेणी सेम मोग केलो न्हू. कित्याक तो हागापे हो एकेच भाशेचो मोग. ताका लागून ते खोटे आसतना पासून तेणी मोग केलो. आमी खोटी आसतना पासून आमचो मोग केलो. सो आमकां जाता कोणाच्या खोट्याचो मोग करपाक हे संवसारान? कित्याक जायना? आमी हे संवसाराचे म्हणून जियेता आमी. जेजू म्हणटा तुमी संवसाराचे न्हू. आमी संवसाराची जाल्यार आमी संवसारा भशेन जियेतली. आमी कितें कोणी म्हटलें न्हू. म्हाकाय जातालें पयलीं ते लिटल फॉक्सीस म्हणटा न्हू. ब्रदर लास्ट टायम शिकयतालो लिटल फॉक्सीस. धाकटुले कोले. सोलोमन 2:14 काय 15 आहा. धाकटुले कोले म्हणून आयकोंक ना तुमी शिकयतालो ब्रदर? आयकोंक ना? धाकटुले कोले आमकां रुईन करता म्हणटा. धाकटुले कोले दाखवेलीचे खाता, दाखवेल खाता हे कोले. असले कोले म्हणटा आमच्या भितर एक आसा. हेणी कितें म्हटलें, तेणी कितें म्हटलें, तो कितें म्हणटलो, तो म्हाजे कडेन कित्याक उलोवंक ना, आयज तेजें तोंड कित्याक कशें. जायते एक कोले म्हणटा आमकां कळना. आनी ते म्हणटा तांगच्यो बसून मोडून काडटा. मागीर आमचें फ्युचर भितर ब्लॉक जाता. ते दाखवेलीचे मोळ्याचे जर ते कोले येवन खायत जाल्यार ताका फळां जातलीं? जावची ना. कित्याक? आमी ते कोल्यांक पोसता. आमी सोडून दिवंक जाय. आनी ब्रदरीन एक एग्जाम्पल दिल्लें. कसलें? कोण आसले तांकां खबर आसा कसलें एग्जाम्पल दिल्लें? गाडवाचें दिल्लें. गाडो कितें करता? एक गाडो सतयता म्हण ताका काडल्यान चुके बांयन उडयले मरपाक लागून. पूण ते कितें जाता जाणा, लोक हाडटा तेजेर कचरो उडयता. ते कितें करता? फाफुडटा, परत वयर चडटा, परत हाडून उडयता दुसऱ्या दिसा, परत फाफुडटा, परत वयर चडटा, परत फाडटा. कितें जाता मागीर? ते बाद जाता. तशेंच आमकां म्हणटा एक जे कोले फॉक्सीस ते आमकां येवन अशें रुयन करता. हेणी तेजें तोंड कितें, तेजो मूड कित्याक, तेणी म्हाका अशें कितें म्हटलें पळय, अशें ते कोले आमी बारीक बारीक घेवन बसता. तेन्ना न्हू म्हाकाय जायते न्हू लास्ट रिट्रीटाक ह्या गपे मोगाचेर जायते एक कोले कशे तांकां म्हणटा कॅच दॅट फॉक्सीस म्हणटा तो म्हणटालो. गूड धरूंक जाय आनी उडोवंक जाय भायर. ते हेच्या भाशेन गाडवा भाशेन उडस चोडा. असलें आमच्या लायफान जाता न्हू. कोणी कितें म्हटलें जाल्यार जाता न्हू. प्रॅक्टीस आमची ती. आनी बरो तेन्नाच आमचे सवय आगापे लावूय वाडटा. हो मोग जेन्ना आमकां असले फॉक्सीस कोणी कितें म्हटलें, शेजाऱ्यांनी कित्याक म्हटलें अशें, शेजारी म्हाका आयज उलोवंक ना, तेणी तोंड कित्याक कांय कितें केलें, सगळीं हे कितें कोले धाकटे आमचें फ्युचर, आमचे पळय कोंगुरे येता बरे फ्युचराच्यो त्यो तोडून उडोवपाक, खावपाक.
मेवळा सिस्टर तुका सोलोमन ऑफ सोलोमन 2:14 काय 15 ब्रदर सांगतलो आसलो जुलियो पळय आमी तरी मातशें म्हाका पळयतात म्हणून उडास केलो ते थँक्यू जिजस सोलोमन ऑफ लोलोमन्स प्रभोवा फाटल्यान आहा काय प्रभोव सामसा फाटल्यान दिसता सोलोमन ऑफ सोलोमन सॉंग्स ऑफ सोलोमन सॉरी एक्सलाइटीस 2:14 पळयता हांव 15-14 कितें आसलें तें Every 15, take us the foxes, the little foxes, they spoil the vines, for our vines have tender grapes. ते धाकटुले ग्रेप्स आता न्हू ते धाकटुले लिटल फॉक्सीस म्हणटा आमच्या खाता वायन कोंकणीन पळोवया कोंकणीन मातशें बरें आसा तें 15 हा ना गीत 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 म्हणून आसलें पळय कोंकणीन गीत पळय गीत 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 आहा गीताचेच 2:15 टेक as the foxes म्हणटा लिटल फॉक्सीस दॅट स्पॉयल द वायन्स हे फॉक्सीस हे कोळे धाकटुले आमचे वायन म्हणजे दाखवेलीचे मेवळें गीत एक्सेलायटीच्या फाटल्यान कोल्यांक आनी कोल्यांक आनी ताच्या पोरांक त्याच्या पोरांक गोट दवरात गोट दवरात ती आमच्या दाक मोळ्याचो इबाड करता आमचो दाक मोळो चडवडला कितें म्हणटा हांव ही कशी येता ते कोले एकलोच येता लिटल फॉक्सीस आनी तो भुरग्या बाळांक घेवन येता आमच्या भितर असलें एक कोणी कितें म्हटलें न्हू तेन्ना तो कितें येता आमकां सगळ्यांक घेवन येता मागीर आमचे दाखवेल हे आमचें एक झाड कशें जर एग्जाम्पल आनी ताका मागीर फाटें येता तें कितें जातलें कोण खातले बरेपणाचे फ्युचर आमचो बरो जर्मया 29:11 म्हणटा देवान आमकां बरो फुडार दिलेलो आसा न्हू तो फुडार आमचो कित्याक आमच्या भितर जायना हे कोले फॅमिलीक घेवन आमच्या भितर जियेता एक कोलो ते आनी फॅमिलीक घेवन येता आमी जर कितलीं वर्सां तांकां पोसता न्हू आमी आसूं न्ही मागीर भोगसुया कितें करता आमी मागीर तांकां पोसता न्हू मागीर ते कितें करतले बरें आमकां बरी फ्रूट येतले आमच्या जिवितान कितें म्हणटा कळटा न्हू एक कोले म्हणटा आनी भुरग्यांक धाकट्या घेवन येता आमच्या सोवी एक कितें हेचेर न्हू आमकां हेजे कोणी कितें म्हटलें न्हू तेजेर आमी कितलें करता न्हू कितलें चिंतता म्हळ्यार कितले कोल्यांक आमी जेवण दिता आमचें बरें फ्युचर आमी हे कोळे हे हितून हे सोडून दिवपाक जाय ताका लागून हांवें ते गाडवाचें एग्जाम्पल सांगलेलें आमकां लायफान आमच्या येतलेच असले कालच्यान म्हाका कितले येताले काल म्हणजे येताले कोणाचे म्हणजे बेश्टे अशें चिंतना हांगा कितें आतां कितें जातलें हांगा म्हणजे अशें खूब येतालें पूण फूक फूक करून अशें करून उडोवंक जाय न्हू आमी तेन्नाच आमी ते कोल्यांक आमचो फ्युचर ते दाखवेलीचे ते फाने येता वायन सांगते आतां दाखवेली जाताना कितें येता कोंगरी येता न्हू त्यो कोंगरी खावचे ना ते आमच्या भितर फ्युचर बरो फ्युचर देवान दिला तो खावंक पावचे ना जेन्ना आमी ते घेवन बसना तेन्ना आनी हे लिटल फॉक्सीस ताका लागूनय आमी हो आगापे मोग म्हणटा तो देवान दिलेलो थीम नासलेलो मोग आमी दिवंक पावना आमकां खबरूय ना एका वाटेन देवाचो मोग कितलो मोग गोड मोवा सारको खबरूय ना आमी एक
सॉंग्स म्हणटाली न्हू ल्हानपणासून सॉंग्स एक म्हणटा न्हू आमी कसले ते सॉंग्स कोणाक येता गॉड्स लव आमी म्हणटालीच काय ते आमी खरेंच वंडरफूल नियाय करताली कितलो म्हणटा वोड हायर दॅन द स्काय हां कितलो व्हडलो देवाचो मोग आमी इमॅजीन करताली गा हायर दॅन द हांवूय म्हणटाली आं हांवें केन्नाच इमॅजीन करूंक ना स्वर्गाहून व्हडलो हा मोग म्हणून देवाचो म्हणटाले न्हू हायर दॅन द स्काय म्हणटाले देवाचो मोग न्हू डिपर दॅन ओशन वायडर दॅन युनिवर्स म्हणजे कितलो देवाचो मोग आसलो पूण आमी सॉंग्स ते बेश्टेच म्हणटाली काय नियाय करताली हांव जाल्यार बेश्टेच म्हणटाली नियाय करताली इतलो मोग म्हणून देवाचो इतलो मोग म्हणून आमी नियाय केला आनी रोमन्स 5:5 नियाय केला इतलो मोग जो स्वर्गा वरसून वूच तो मोग आमच्या काळजान वतयला म्हणून केन्ना नियाळ केला आमी रोमन्स 5:5 वाचता न्हू आमी शिकयताय पूण केन्ना तरी आमी मॅडिटेट केला इतलो व्हडलो मोग आमी थोडी सॉंग्स म्हणूंक जाय म्हणून म्हणटा न्हू पूण आमी डीप अंडरस्टँड घेयना तेचो हाय कितलो व्हडलो पयला स्वर्गा वरसून डिपर दॅन ओशन आमकां दिसता हय डिपर खोल खोल मोग इतलो देवान आमकां इतलो मोग आमच्या काळजान ओतयल्लो आसा ओतयला म्हणटा तो दिवंक ना ओतयला तो आमकां प्रॅक्टीस करपाक जाय आमी तोच घेवन दवरला न्हू आनी तो केन्ना मेवला म्हाका केन्ना हांव फस्टूच टायम जेजूक मेळोंक गेले आनी आमकां पवित्र आत्मा मेळ्ळो आनी बायबल कितें सांगता आमकां जेन्ना पवित्र आत्मा मेळ्ळा तेन्ना काळजान मोग ओतयल्लो आसा म्हाका खबरूच ना कितली रागान जियेल्या कितली कोणाक कितें कितें म्हणून जियेल्या कोणाचें अपमान घेवन बसल्या रागान उलयनासतना हो मोग आसा म्हूण खबरूच ना ओतयला म्हणून आनी केन्ना कितलीं वर्सां पयलीं आतां थोडे म्हणजे जेन्ना ताका लागून कंटिन्यू रावपाची गरज आसा आमकां देवाच्या उतरान कंटिन्यू आसता तेन्नाच आमकां कळटा हो आतां आमी शिकली जेन्ना कंटिन्यू आसली तेन्नाच कळ्ळें देवाचो मोग आमच्या हो हायर दॅन द स्काय डिपर दॅन द ओशन हो मोग आमच्या काळजान ओतयला म्हणून हो ह्याती म्हाका खूब आन्सर दिले आमकां कित्याक खबर ना हो मोग आमकां कित्याक आमचेशी जायना आमी मानून घेयना न्हू हो काळजान आमच्या मोग आसा म्हणून एक आन्सर दिल्लो म्हाका मानून घेयना आमी आमकां खबर ना आमकां बायबलांतसून कळटा ही भिरांती वरवीं आमकां हो मोग करूंक जायना आमचेशी आमी ह्या संवसाराची खंय संवसाराक लोबदल्ल्या भाशेन जियेता आमी ताका लागून आमी आमचेशी मोग करपाक जायना आमी जेन्ना हे संवसाराच्या भाशेन जियेता न्हू तेन्ना आमी देवाचो मोग करूंक शकना संवसारान जियेता तेन्ना संवसाराचे वस्तू फाटल्यान धांवता तेन्ना पळय आमी 1 John 2:17 दिसता पळया कितें म्हणटा आमी जेन्ना संवसाराचो मोग करता तेन्ना 1 John लेटर 2:15 पासून वाचचें बरोबर Love not the world, neither the things that are in the world. If you men love the world, the love of the Father is not in you. कितें म्हणटा जोर आमी if we love the world, if we love not the world, and then neither the things that in the world. Different आसा न्हू world. पळय ह्या कोंकणीन कितें सांगता ते
संवसाराचो आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो मोग करूं नाकात. संवसाराचो मोग करतात त्या मनशां सवें बापाचो मोग ना. कित्याक संवसारांत मेळटा तें इतलें लास्ट कुडीची मोर्यादी बायली वंडावणी, दोळ्यांची लोभी आशा आनी ग्रेस्कायेची बोडाय हें सगलें बापासून न्हय पूण संवसाराचें. संवसारांतलें उपजता. 15 पळोवया ब्रदर. वर्ल्ड म्हणजे कितें? संवसार आनी संवसाराचे वस्तू म्हणटा तेचून न्हू. संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूचो मोग. हो संवसार म्हणजे कितें काय? संवसार आनी संवसाराच्या वस्तूचो मोग कर. देवान संवसाराचो मोग केलो म्हणजे संवसारान लोक म्हणजे आमकां सांगता तो म्हणजे त्यांच्या नेमा प्रमाणे संवसाराच्या नेमा प्रमाणे संवसाराचे म्हणजे आमकां दिसतलो मनशाचो मोग करूं नाका असो म्हणटा काय? लव नॉट द वर्ल्ड म्हणजे कितें? वर्ल्ड म्हणजे ह्यो संवसाराचे नेम कायदे आसा न्हू तेंचो मोग करूंक जायना. ते पॅटर्न ऑफ दीस वर्ल्ड कळटा. हे संवसाराचे नेमा कायद्या प्रमाणे चलोना. तो संवसार म्हणटा हांगा लव नॉट द वर्ल्ड. मागीर नायदर द थिंग्स दॅट आर इन द वर्ल्ड. ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो कसल्यो वस्तू त्यो आमी मोग करता संवसाराच्यो कायदे हेजे फुडें सांगता तो मागीर पळोवया. आनी जर एकलो मनीस इफ एनी मॅन लव द वर्ल्ड and the love of the father is not in it. तो अगापे मोग म्हणटा न्हू. लव ऑफ द फादर तो अगापे मोग न्हू. बापाचो मोग म्हणजे कितें? हो साशणीक मोग. तो आमच्या कायजान ना. जो संवसाराच्या नेमा कायद्या प्रमाणे संवसाराच्या मेन अशे कितें तरी कायदे आसता न्हू मनशाचे ते कायद्या प्रमाणे आमी जियेता आनी संवसारांतल्या वस्तूंचो आमी चड मोग करता. देवाक वचून जाल्यार आमी पोरती न्हू. आनी बापाचो मोग आमचे सवय हो अगापे मोग आमचे सवय ना म्हणटा. समजता? आमकां आसा काय आमी संवसाराच्या कायद्या प्रमाणे फाटल्यान धांवता काय? फ्रॉम दीस पॅटर्न ऑफ दीस वर्ल्ड धांवता आमी सगळ्या कायद्या फाटल्यान या जाल्यार देवाचो मोग आमचे सवय ना म्हणटा. देवाचें उतर सांगता. आनी ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो आमी देवा परस चड मोग करता जाल्यार तरी आमी देवाचो मोग आमच्या काळजान ना म्हणटा. तो आसा काळजान पूण आमचे कडेन परफेक्ट ना. तो आसा आमचेशी मोग देव ओतयला म्हणजे ओतयला पूण आमचेशी करपाक जावचो ना तो. कित्याक? संवसारी वस्तूचो आनी संवसाराच्या कायद्याच्या फाटल्यान आमी धांवलेलीं आसा. समजता न्हू? कित्याक हो देवान आमच्या काळजान मोग ओतयल्लो आसा. आमकां कित्याक आमकां हो देवाचो मोग कित्याक जाणा संवसारान जायतीं मनशां म्हणटा देव आमचो मोग करिना. कित्याक म्हणिना म्हणटा? तांकां दिसना न्हू कित्याक ती संवसाराच्या वस्तूचो आनी संवसाराच्या नेमाचो चड मोग करता आनी तांकां देवाचो मोग दिश्टी पडना. तोय सांगता न्हू स्क्रिप्चर. कित्याक दिश्टी पडना? संवसारांतल्या आनी संवसाराचो आनी संवसाराच्या वस्तूंचो मोग केला ताका लागून देवाचो मोग तेंचे सवय ना. आमची सवय म्हजी सवय एक टायम नासलो. कित्याक आमी हें सगळें कांयच खबर नासली. देवाच्या मनशाच्या फाटल्यान ते कायदे कितें कितें सांगता न्हू. तुमी हांडच राव. तुमी भाव सकाळीं म्हणटालो न्हू आपणाक आशिर्वाद म्हणटा ते कांयच खबर ना. देवान आमकां आशिर्वादान बोल्ला. म्हाका खबर नासलें. देवान म्हाका श्रापान बोल्ला तें खबर आसलें. कित्याक हांव सगळ्यांक सांगता आमकां श्राप आहा. हे मनशाचे पॅटर्न हे संवसाराचे वर्ल्डाचे हे पॅटर्न ऑफ दीस वर्ल्ड तुका सांगता संवसारा तुजे श्राप आसा पूण देव सांगिना. हेका हांव तेन्ना आमी गोड धरून रावलीं श्राप म्हणून आनी संवसाराच्या वस्तूचे
तेन्ना दिसनासलो हांव म्हणटाली देव खंय आमचो मोग करता. सांगता हांव म्हणटाली देव खंय मोग करता. कित्याक देवाचो मोग म्हाका कित्याक दिसूंक ना. हांव संवसाराचो कायदे पळय आसले ते घेवन हांव चड बसलेली आनी त्या वस्तूंचो जायतो मोग करताली. तेन्ना म्हाका देवाचो मोग दिसनासलो. हांव म्हणटाली देव आमचो मोग करिना. हे पासून म्हटलं हांवें खरें सांगता देवान आमचे सोबीन दोळे धापलेले आसा. इतले प्रॉब्लम आसले आमकां. कित्याक म्हटलें म्हाका खबर ना हांव ह्या संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलता म्हण आनी संवसाराचो वस्तूंचो चड मोग केला म्हण हांवें. तुमी जाताले तुमकां हेला पॉयंट आसले पयलीं. हां आमी सगळे वयता तशें ह्या पॉयंटाचेर सगळीं वयता न्हू. हां दिसतालो आमकां जेन्ना देवाचें उतर नासलें तेन्ना ब्रदरीन बसून वय म्हटलें. जेन्ना आमी संवसाराच्या एक कायदे श्राप आनी कितें खूब आहा पॅटर्न संवसाराचे हे न्हू. तेन्ना आमी हो देवाचो मोग जो कांय जाण आमच्या ओतयला तो मोग आमी पळोवंक पावोंक ना. आमी म्हणटाले देव म्हाजो मोग करिना. आजुनूय लोक म्हणटा तेन्ना पळोवपाक जाय चॅक करपाक जाय ती संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलता का संवसाराच्या वस्तूंचो मोग करता. जाल्यार ती म्हणटली कितें देवाचो मोग म्हाजे सोबीना. हें देवाचें उतर सोद न्हू. फाल्स जाता देवाचें उतर. हां फुडें पळोवया संवसाराचे वस्तूंचो कसलो मोग करता आमी ते. फॉर ऑल दॅट इज इन द वर्ल्ड द लास्ट of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life is not of the Father but is of the world. हे सगळे संवसारासून येता. हेच्या फाटल्यान आमी धांवता काय. हां लस्ट ऑफ द फ्लॅश कुडीच्यो वंडावण्यो न्हू. कोंकणीन कितें म्हणटा कुडीच्यो वंडावण्यो. आमकां दिसता कुडीच्यो वंडावण्यो म्हटल्यार सगळें हें पूण आमकां अशें वायट सगळें वायट जें कितें येता न्हू तितलें सगळें कुडीच्यो वंडावण्यो वायट. तेच्या फाटल्यान आमी धांवता काय. लास्ट फ्लॅश लास्ट ऑफ द आयज आमकां दोळ्यांनी आमी पळयता वायट सगळें. कोंकणीन पळोवया सिस्टर. कित्याक संवसारान मेळटा तें इतलेंच कुडीची मोर्यादी भायली वंडावणी कुडीची भायली लास्ट ऑफ द वंडावणी दोळ्याची लोभी आशा आनी गिरेस्कायेची बढाय हे सगळें बापासून न्हय पूण संवसारांतले उपजता. कितें उपजोवता संवसारांतले पळयलां तुमी. कुडीच्यो वंडावणी दोळ्याचें सगळें पोजळपण हें सगळें आनी प्रायडनेस गिरेस्कायेची आस आसा न्हू. गिरेस्कायेची आस आमी दादोशी आसा तेन्ना आमकां देवाचो मोग आमचे सोबीन परफेक्ट जावचो ना. हें संवसाराचें सगळें आनी देव म्हणटा आमी संवसाराची न्हू. आमकां तेणी संवसारांतली काडलेलीं आसा. तेका लागून आमकां देवाचो मोग आमचे सोयेक दिसना. आगापे लावप दिसना आमच्या बद्दल. कळटा कित्याक आमकां दिसना हो आगापे मोग आमच्या भितर देवाचो एके सायडीचो मोग. संवसाराचे सगळे हे न्हू वंडावण्यो गिरेस्काय प्रायडनेस सगळें आमकां भितर आमच्या भितर भरलेलें आसा. म्हणून आमी देवाचो मोग जो कांय जाण आमच्या ओतयला तो दिश्टी पडना आमकां. कित्याक आमकां कित्याक करूंक जायना तें कळ्ळें आतां आमकां देवाचो मोग.
आमी ह्या संवसारांतली म्हणून जियेता ताका लागून तो सांगता तुमी ह्या संवसारांतली न्हू म्हणून ह्या संवसाराच्या पॅटर्ना भाशेन जिवो नाका संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान तुमी धांवूं नाका कित्याक तुमी ह्या संवसाराची न्हू आनी ताका लागून तुमी त्यो संवसाराची खंय जियेतात जाल्यार तुमकां देवाचो मोग दिश्टी पडटलो तुमच्या भितर हांवें सांगलें न्हू म्हजें पयलें लायफ आसलें असले फाटल्यान धांवतालीं सगळे गिरेस्तकाय हे ते आनी देवाचो मोग ना म्हूण सगळ्यांक देव आमचो मोगूच करिना म्हणटाली कित्याक हांव संवसारा भशेन जियेताली न्हू ताका लागून म्हाका दिश्टी पडनासलो हो देवाचो मोग 17 लायन ब्रदर And the world pass away and lust therefore, but he that does the will of God abide forever. ह्या संवसाराचे सगळे लास्ट सगळे कितें गिरेस्तकाय बीन ती कितें जातली पास्ट अवे म्हणटात नाश जातली वयतली सगळी पूण उरतलें कितें उतर द वील ऑफ गॉड देवाची खोशी न्हू तोच मनीस उरतलो आनी ताकाच दिश्टी पडटलो देवाचो मोग जिवो आसा म्हणून आमचे ताका लागून आमी जेन्ना देवाच्या उतरान रावता तेन्नाच आमकां कळटा न्हू हो देवाचो मोग आमकां आहा म्हणून आमकां दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय म्हणून कळटा न्हू न्हू वा सिस्टर कोंकणीन कितें म्हणटा तें सगळ्यांक कळ्ळां तोर तोर संवसार आनी ताच्यो वंडवण्यो 2 दिसां भितर 2 दिसां भितर नाच जाता पूण जी कोण देवाची खोशी पाळटा ती सासणाक तोखता समजता हे संवसाराचे सगळे जे वायट आसा ते सगळे कितें जातले नाश जाले आतां आमच्या जिवितांचे नाश सांगना आमी कितली वायट रस्त्यान जियेताली एकामेकाक वायट उलोवन एकामेकाक बोगशी नासतना गाडये पोणाचे आनी हे सोत मानून ते कितें सांगता ते मनीस ते सोत मानून जियेताली संवसारा फाटल्यान धांवताली पयच्या फाटल्यान ते सगळे गेले न्हू आतां आमचे आतां उरलें कितें देवाची खोशी तेच्या फाटल्यान आमी धांवता आतां देवाची खोशी कितें तेजें वील देवाचें उतर शिकता सगळ्यो आमी कंटिन्यू रावूंक जाय रिगून रावूंक जाय देवाच्या उतरान ताका लागून हो जो आमी म्हणटाली म्हाका खूब फार आमी म्हणटा रोमन्स 4:5 म्हणटा आमी मोग ओतयला पूण कसलो मोग आनी हो मोग ओतयला तो आमकां आमी दुसऱ्या सवय आनी आमचे सवय कित्याक दिश्टी पडना कित्याक आमी जायत्या हितूनी अशी चपोवन उरलेली आसा हो मोग देवाचो चपयला आमी सगळे संवसाराचे हे सगळे वायट कोले कळटा न्हू कसले कोले ते ब्रदर कसले कोले थँक्यू जिजस कोले कसले हे फॉक्सीस कोणाचे कितें कितें घेवन बसता पळय ते आनी आमकां कोणी कितें म्हटलें जाल्यार सगळे हे कोले न्हू ब्रदर तांकां आमकां कितें करून सांगलां दावोडी न्हू म्हणून सांगलां कॅच दे म्हणून सांगलां हांगा ते मेळोंक ना आमकां स्क्रिप्चर आं दवरपाक जाय आनी तांकां गोट धरून पांया पोंदा चिटूंक जाय परते येवंक जायना न्हू ब्रदर आमी म्हणटलीं कळे दवरपाक जाय उतरांसून भायर काडपाक जाय नाजाल्यार ते सगळो फ्युचर नाजाल्यार आतां जर हांगा दाखवेल व्हडली आसा द्राक्षाची आनी ते कोलेचे सगळे कोले बारीक बारीक येयले कितें करतले बरी दाखवेल जाल्या कितें करतले खान सारकी काबार करतले न्हू तशेंच आमच्या जिवितान बरेपण जायतें आसा त्याच वेळार ते येतले आमी एंट्री दिल्यार आं आनी ते मागीर कितें करतले तुजो बरो फुडार ताका लागून तांकां गोट धरात म्हणटा कॅच ताका लागून आमी न्हू सारकी थीर रावपाक जाय हे देवाच्या उतरार कितें म्हणटा गा आमकां देवाचें उतर कितें कोर म्हणटा गा आमकां हें देवाचें उतर
हां ह्या संवसाराची न्हू आमी भिरांतीन जिवंक जायना आमी जायतें आसा आमी भिरांतीन जेन्ना जियेता न्हू देवाचो मोग आमच्या सवय तेन्नाय दिश्टी पडना भिरांत जाल्यार मोग रावतलो न्हू आमचे सेवेन एक कितें रावूं शकता न्हू हां एक कितें रावतलें तुका जर भिरांत दिसता जाल्यार भिरांत रावतली तुजे भितर भिरांत काडले जाल्यार मोग रावतलो आनी मोगान सगळें काम जाता म्हणटा न्हू आगापे मोगान पळय जियेता न्हू तेंचे सवय चड वायट कांय जावचें ना पिडा बी नासची ना जाल्यार आमी तुमच्या भुरगेपणार पळोवया कितले दोतोर आसले तुमच्या भुरगेपणार हॉस्पिटलांत कितले आसली कित्याक नासली काय ती आनी आतां कित्याक इतली हॉस्पिटलां वयता थंयसर दोतोर हांव वायट म्हणिना कित्याक नासली ती पळोवंक जाय आमकां न्हू कित्याक आदी लोक कितें करतालो देवाचेर बाबा मोग आसलो कितलो आगापे मोग जो कायद्यान ओतयल्लो न्हू तो मोग आसलो तेन्ना म्हाजी नानी म्हाका सदांच सांगताली आदी दोतोर आमी खंय पयस खंय तरी एक हॉस्पिटल आसतालें पूण वचनासली आनी दुयेंस पिड्यार चड कितें गांवठी घेतलें जाली सारकी कित्याक नासलो काय तेन्ना तांकां टायम नासलो रागाक टायम नासलो न्हू आतां रागाक टायम खूब मेळटा आमकां न्यू जनरेशन आदी कितें जातालें शेतान वयचें पडटालें न्हू सकाळ फुडें इश्ट तूं करूंक ना काय घांटण्यार बीन वांटूंक ना टायम मेळटालो राग धरूंक कोणी कितें म्हटलें जाल्यार ते दुखताले हात सगळे हे सगळे तितून राग वयतालो म्हाजी मावशी म्हाका म्हणटाली एक दीस सांगताली राग येनासलो गे तुमकां धाकटे लग्न बीन जाल्ले ना राग सकाळ फुडें तर कितें म्हटलें शेतान गेले ते खणटा म्हणसर येता म्हणसर तो रागूय निवतालो कित्याक तो त्रास जाताले न्हू तो रागाक खंय टायम आनी येवन उलयताली म्हणटा आमी मागीर रोखडी आतां तशें जाता आतां मोग ना हो जो आगापे मोग ना म्हणून कितें म्हणटा सिस्टर कितें जालें तुजे कडेन राग नासलो तेन्ना तेन्ना दुयेंस आसलें तूं केन्ना बरी ना जाल्ली कित्याक मोग आसलो न्हू आतां हो मोगूच ना पळयला तुमी एकूच म्हण भोगशी गो तेका आदी लोक भोगशी म्हणल्यार परते दिनासले म्हणटा ओगी रावताली हांवें हांव न्हू खरेंच सांगता आमच्या फुडल्यान घर आसलें एक व्हडलें कितली ती जॉयंट फॅमिली रावताली कितली 3 म्हणजे 5-6 फॅमिली आनी तांकां भुरगीं 3-4 5 जाणां भुरगीं 5 फॅमिली एकल्याक पूण कितली ती एकठांय तांकां भुरग्यांक ते कोणीय नाणयतालो म्हणजे मोग कोणाय जेयताली एकूच कडेन आसली पूण कोणी कितें हाडलें सगळ्यांक खाताली शेअर करून आतां तें आसा पयलां तुमी फॅमिली एकठांय तरी आसा आदल्या भशेन अशें ताका लागून ही दुयेंस पिड्यार वाडली न्हू ताका लागून हे संवसाराचे सगळ्यो वस्तू भितर सरल्यो न्हू मोग ना न्हू देवाचो दिश्टी पडटा आमकां म्हाका ते जेन्ना म्हाजी नानी सांगताली न्हू बाय हे दुयेंसां बीन केन्ना तिका सांगलें न्हू एक आमच्या भुरग्यापणान हें आयकोंकूच ना म्हणटालें आपूण आतांची ही दुयेंसां कित्याक मोग आसलो न्हू हो मोग ना मोग आसा थंय भिरांत ना मोग आसा थंय देव आसा आनी भावार्थ काम करता आदी कितें आसलो मोग आसलो म्हणटा थंय भावार्थ आसलो न्हू आनी देव काम करतालो आतां कितें आसा भिरांत आसा थंय देंवचार आहा आनी देंवचार काम करता सगळीं हें सगळें तेजें न्हू
ते एक दीस काबार जातले, सगळे काबार जातले म्हणटा न्हू. हे संवसाराच्यो वस्तू काबार जातल्यो. आमी कितें पळयता न्हू ते लक्ष सगळे काबार जातले म्हणटा असला न्हू आमी, ते सगळे काबार जातले बी. एन द वर्ल्ड पास अवे म्हणजे संवसारांत कितें आसा तितले काबार जातले, पूण उरतलो देवाचो मोग. ताका लागून देव आमकां ह्या वर्सा न्हू म्हाका भितर सत्तानाच मोग लव युअर एनिमी हे टॉपीक गावल्ले. दुस्मानाचो मोग कर. आमी कितले दीस शिकल्या ते न्हू ब्रदर. ह्या वर्सा खूब दीस शिकले आमी कसो मोग करूंक जावो दुस्मानाचो. खूब भाशेनी देव आमकां सांगता दुस्मानाचो मोग कर. तो वायट करता जाल्यार तेज्या बसत वायट कर. वायट करता जाल्यार तेज्या बसत बरें करूंक लाग. आमी शिकताले आतां लूक एक्चुली लूक 6:27 स्टार्ट जाला ते. लूक 6:27 कसो आमी दुस्मानाचो मोग करूंक जावो. कितें ब्रदर. लूक 6:27 लव युअर एनिमी. हांव ते न्यू इयर वर्सा दिसात म्हाका दिसता हिंदी क्लास घेतालें हांव न्यू इयराचो दिसता हिंदी क्लासीक. तेन्नाच म्हाका हें रेवल्युशन पवित्र आत्म्यान दिलें. लूक 6:27 ओल्ड मातशें शिकलें आतां मातशें पळोवया कसो मोग करूंक सांगता देव आमकां. But I say unto you, love your enemy, do good to them which hate you. कितें म्हणटा तुमी आयकात म्हणटा न्हू कान आसलेले न्हू कोंकणीन. पूण तुमकां म्हाका कान दितल्यांक सांगता तुमच्या दुस्मानाचो मोग कर. तुमकां वायट करता तांकां do good to them which you hate you. जाता दुस्मानाचो मोग करूं मरणा पडटा हें. तुटना पडटाय म्हणटा मरणा पडटाय तुटना पडटाय. मरोंक जाय कित्याक तुका भितर सांगताले तूं कित्याक मोग करता ताका तूं डिजायर तुजे खोशयेक मरचें पडटलें दुस्मानाचो मोग करपाक. तुजी खोशी ना थंयसर तुका मरोकूच जाय. ह्या दुस्मानाचो मोग करूंक जावचें ना तुजें सगळें हे तुका तुमी अहें म्हटलें तेणी तुका हें केलें सगळें भायर सरतलें. धाकटुले कोले हे कोले आमकां फुडार करूंक दिवचे ना. दुसऱ्या पासत बरें करूंक दिवचें ना न्हू कळटा. हे कोले कितें करतले आमकां ते खातले बरेंपण करूंक वयता ते काडून काड तुका मागीर बरेंपण करूंक दिवचें ना ते. आनी तुका बरेंपण येवचें ना मागीर देवाचे आशिर्वाद. एफिजियन 1:3 म्हणटा न्हू देवान आमकां सगळे आशिर्वादान आनी वतयता आहा आशिर्वाद ते आमकां दिश्टी पडचे ना. कित्याक आमी एक कोले मरोंक जाय आमकां त्या कोल्यांक घोट धरून मरोंक जाय आमच्या भितर आसा तांकां. कितें जालें सिस्टर कळोंक ना. हेंकां तेकाच लागून आमी चितूर आसूंक जाय. बरो पॉयंट ते कोले आमच्या भितर आहा ताका दवरूंक धांवतले पूण आमी चितूर आसूंक जाय. देवाच्या उतरान तांकां प्रॅक्टीस करूंक जाय दवरूंकूच रावूंक जाय. दवर सांगल्या न्हू पूण तेकाच लागून म्हाका दिसता देव सांगता आमकां ब्रदर आयकलां तुवें ते कोले धांवतले खंय दवरूंक वचा. पूण बायबल आमकां सांगता देव सांगता तांकां दवरूंकूच जाय न्हू ब्रदर. दवरूंकूच जाय म्हणटा न्हू तांकां दवरूंकूच जाय. पूण दवरचें पडना जाल्यार दवरिना जाल्यार ते आमचे सगळे दाखवेल खंय खाता तो आमचे आमी दवरूंकूच जाय. प्रॅक्टीस करूंक जाय.
राव ब्रादर कितें सांगता कितें जालें ब्रादर देव म्हणटा न्हू जे मनशाची जायना जे मनशाची जायना तांकां धरपाक कोल्या ते देवाशी जाता न्हू देवाचो आदार घेवन धरया न्हू घट आमकां ते वायट केल्ले जाय आमच्या भितर धरया न्हू जे मनशाची म्हाजेशी जायना ते कोळ्यांक धरूंक सिस्टर म्हाजे कडेन जायना ते कोळ्यांक धरूंक पूण देव म्हणटा जे मनशाची जायना ते तुजेशी जायना ते म्हजेशी जाता सो देवाक पळयता आत्म्याक सांगया म्हाका शिकय ते म्हाज्या भितर रुईन करता म्हाका खाता नाश करता म्हजो तांकां गोड धरूंक शिकय पळयता आत्म्याक तो हेल्पर न्हू आमकां हेल्पर दिला न्हू सो तेजो आमी यूज करया न्हू ताका सांगया आमकां गोड धरूंक शिकय आमचेशी जावचें ना सिस्टर खरें ते धांवता जावचें ना पूण ताका लागून देव म्हणटा जे मनशाची तुमचेशी जे जायना ते म्हजेशी जाता सो ताका सांगया आमकां शिकय धरूंक जाय बायबलान सांगलां धर म्हणून सांगलां सोड सांगूंक ना तांकां सो धरचेच पडले आनी पळयत आत्म्याचो आदार घेवन तांकां धरचेच पडले कित्याक जाल्यार आमचे सगळे खाण काबार करतले बरें बरें फ्युचर न्हू जाय तुमकां आं धरूंक जाय आनी कसो लव युअर एनिमी म्हणटा कसो दुस्मानाचो मोग करूंक जाय खूब डिफिकल्ट न्हू उतरान बसून आसता एक भयण न्हू आमच्या बायबल क्लासीक येताली हांव घरांत बायबल क्लास येताली थंय येताली आनी मातशे कितले 2-3 म्हयने कित्याक लागून तरी ते काय ती नासली काय कितें तरी भोव नासले आतां स्टार्ट जाता ते दिसा हांव सदांच न्हू बायबल क्लास आसता तेन्ना ते घरांत हांव मॅसेज घालता सगळ्यांक मॅसेज आनी त्याच दिसा ते भयणीक हांवें फोन केलो तूं येताय काय म्हणून पण मातशी दुखी आसली ती म्हणूंक लागली सिस्टर म्हाज्या घोवाक म्हणलें आयज पायपान मारला शेजाऱ्यांनी आनी सगळीं जाणां कितें सांगता सगळींक खबर आहा ब्रदर सगळ्यांक खबर आहा तुमी थंयच करतले आं हांगा लव युअर एनिमी म्हणटा आनी आमी पुलिशेन व्हरता सो तिणें म्हाका फोन केलो हांवें म्हणलें तूं कितें करूंक सोदता म्हाका सिस्टर आजून कळना म्हाका सगळ्यांनी मॅन ऑफ गॉड देवाचें उतर परगट नारायण सांगलां तूं पुलिशेन वच म्हणून हांवें सांगलें त्या जाग्यार जेजू आसलो जाल्यार कितें करतलो आसलो त्या जाग्याचेर जेन्ना झगडी जाता मारतना जेजू आसलो जेजू कितें करतलो आसलो पुलिशेन वयतलो आसलो फॉरगिव देम डू गूड हांवें म्हणलें कितें कोत्ताय तूं आतां सिस्टर नाका म्हाका आन्सर मेवलो आनी मागीर ताका सांगलें लव युअर एनिमी जाता मोग करपाक हो पोलो दी उजवो दिल्यार दावोय दी जाता आतां तुका मारला तूं पुलिशेन वचोन तें परत्याक इवील जातलें न्हू वायटाक वायट फारीक जातलें आनी देव म्हणटा तुका आशिर्वादाचें दाज मेळचें ना जेन्ना तूं वायटाक वायट फारीक करता तेन्ना तुका आशिर्वादाचें दाज मेळचें ना तें वचोंक ना मागीर तें टेस्टिमोनीयन सांगलें तेणी वचोंक ना म्हणून सगळीं जाणां म्हणटालीं खंय कितें कितें मागीर आनीक आहा न्हू कित्याक वचोंक ना गो तांकां मागीर संवय जाता ना ते म्हणटा कितें आपणाक हे अशी स्क्रिप्चर आमकां जाय लव युअर एनिमी डू गूड टू दोज हेट यू कोण तुजें वायट करता तेजें बरें कर सारकें न्हू इजी न्हू लायफ हय म्हणटा सिस्टर इजी न्हू तूं देवा वांगडा जेशी न्हू ह्या उतरान तूं जेशी तूं सदांच पडटलें मातशें पूण रोखडेंच सोयरान येतलें ना 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 बरें करूंक जाय हांवें कळटा आं मागीर कितें सांगता ब्लेस देम दोस हू आर ब्लेस यू ब्लेस यू न्हू कोण तुज्या बसत श्राप सोडटा ताका तूं आशिर्वादान भर जाता आशिर्वादान भरपाक ब्लेस यू ब्लेस यू ब्लेस यू
म्हाका सांग न्हू कितें सांगता ती नवी भयण येयल्या ती कितें सांगता न्यू कितें सांगता सिस्टर सांग न्हू आमकां कितें जालें सांग न्हू आं जाता म्हणटा मोग करपाक आशिर्वाद दिवपाक जाता जायना आतां बसीन वयता तुमी बसीन आतां गेले गर्दी जाली कोणी पांय गेलो कितें म्हणटा तुमी आसो आसो आशिर्वादान बसता आं जाता आशिर्वाद दिवंक बसीन आं दोळे नाय दिसना गो तुका उबें रावंक जायना सारकें नाजाल्यार मातशें अशी राव गे आंटी प्रायवेट गाडयेन घेवन वचोंक जाय तुमी हांगा कित्याक येता बसीन तेन्ना ब्लेस करूंक जाता कोणा पूण जेजू म्हणटा ब्लेस कर म्हणटा तांकां कोण तुका श्राप सोडटा वायट उतरां येता तेज्या पासत कितें करूंक जाय आशिर्वाद दिवंक जाय आमी तुजें लायफ सिस्टर सारकें चेंज जातलें जेन्ना तूं आशिर्वाद दितलें न्हू तें आशिर्वादाचें दायज तुजें जातलें 1 Peter 3:9 आसा जेन्ना तूं दुसऱ्यांक ब्रदर आसूं न्ही मागीर पळोवया 1 Peter दुसऱ्यांक जेन्ना तूं आशिर्वाद दिताय न्हू तितलें तुजें लायफ सगळें चेंज जाता कित्याक आशिर्वादाचें दायज तुज्या भितर येता पूण तोंड दापूंक जाय आमच्या लायफान न्हू एकूच काम आमी करूंक जाय चोर उलोवंक जायना तोंड दापूंक जाय बाकीचें सगळें तुज्या फाटल्यान येतलें तोंड दापूंक जाय म्हणल्यार हांगा वायट चिंतूंक नाका हांगा देवाचें उतर उलोवंक जाय तोंड दापलें म्हणून हांगा वायट चिंतप सारकें जावचें ना हांगा दोनी सारके व्हिडियो आनी ऑडियो एक सांगूंक जाय ब्लेस म्हणजे ब्लेसूच करूंक जाय मागीर कितें सांगता and pray for them which is desperately used for you despitefully used for you म्हणजे तुझे फायदो न्हू ब्रदर हो एडवांटेज घेता न्हू तेच्या पासून तुवें मागोवंक जाय सारकें बरें न्हू वाच कोंकणी पळोवया आमकां कितें सांगता तें आशिर्वादान भर तुमचेर शिराप घालतात तांकां आशिर्वाद दियात तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात सारकें इजी न्हू मागोवपाक म्हाजें जेन्ना लॉकडावनाच्या टायमाचेर न्हू म्हाका इतलें टेस्टींग येतालें देवाचें उतर स्टार्ट केलें तेन्ना लायटी बंद जाताल्यो फॅन बंद हितून मंथ ऑफ मे आयदनाचो आवाज खूब म्युजीक जातालें पूण म्हाजी क्लास स्टार्ट केली तेन्ना हांवें कॉन्फरन्स क्लास आतां देव म्हणटा म्हाका तेच्या पासून माग पळयतात मग एक दीस सांगता तेच्या पासून माग तूं तुका सोदयता न्हू तेच्या पासून माग तेका कितें कमी आसा तेज्या जिवितान तेच्या पासून माग खरें सांगता हांव रडोन मागतालें रडोन जायनासलें दुकां वत्तालीं म्हजी पूण हांवें मागलें फास्टिंगाचेर तेन्ना हांव फास्टिंगाचेर मागतालें जें कितें हांवें मागलें तेज्या लायफान बरें जालें काम मेळ्ळें लायफ पार्टनर सगळें पूण रडोंक येतालें जायनासलें मागपाक मळना पडटा हें न्हू तें सगळें विसरचें पडटा न्हू प्रे फॉर यू आमकां वाचूंक ओरली न्हू जाता तें हांव जाणा तें कोळण्यांनी मागपाक न्हू वेरी गुड पूण देव सांगता न्हू म्हणून मागचेंच पडटा मागीर सारकें बरें जालें सगळें रिलेशन फुडें वाच सिस्टर कोण तुज्या एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय हें आनी सारकेंच इजी न्हू
हे सारके सिजी न्हू बाय सिस्टर कितें सांगता बाय वन एंड गेट वन फ्री खंय आं एक पोलो दी मारले जाल्यार दुसरो पोलो दी म्हणटा एक तुवें मारलें न्हू तो म्हणटा कितें एक तुवें मारलंय आतां हांव सांगता मार म्हणून तुका पूण अशें केल्यार न्हू तो मनीस दुसरो चेंज जाता थोडे जाता थोडे ना म्हाजो ट्रिजाचें जाणा तुमी तिणें कितें केलें ठा करून मारलें तिणें म्हणलें ती कितें तेजे ऑफनेज आसली न्ही तिजी आनी भुरग्यांक भूक लागली सकाळचो ब्रेकफास्टाक तिणें पयलें एक बेकरी आहा ती बेकरेन गेली आनी कितें म्हटलें म्हाज्या भुरग्यां म्हणजे आपणाक उणें दी तेणें कितें केलें ताका चुकलो त्या खातीर मागीर तिणें कितें केलें दुसरो हात दिलो आतां म्हाज्या भुरग्यांक दी म्हणून तो चेंज जालो तो मागीर तांकां पाव फ्री दिता आजुनूय दिता दिसता ते बेकरीसून पळय जेजू जाणा एक तर तुका दुखलें मागीर तुका बरेंपण येता म्हणून ताका खबर आसा म्हणून तेणें सांगलां तेणें तुमकां दुखोवंक तेंच्या भितर रावपाक सांगूंक ना समजता एक कठीण पूण देवाच्या उतरां आसता न्हू तेन्ना आमकां एक करूंक जाता आतां ती उतरां नासली न्हू मदर ट्रेसा जेजूच्या उतरां नासली ती बेश्टें जावचें ना ती बायबल वाचताली आनी बायबल प्रॅक्टीस करताली ती जिवितान आमी वाचता पूण प्रॅक्टीस करता आमी सगळीं म्हणटली बायबल वाचता न्हू प्रॅक्टीस आहा वर्क इन प्रोग्रेस परफेक्ट ना ती वाचताली आनी प्रॅक्टीस करताली ओके म्हणजे आमी ती प्रॅक्टीस करूंक जाय वाचता आमी प्रॅक्टीस करूंक जाय आमचे कंप्लेना चड न्हू जाणाय आमी मदर ट्रेसाच्या जाग्यार आसले जाल्यार कितें करतली आसली जाणाय हांव ते बेकरेन गेल्ली पाव मागो तेणें दिवकूच ना तेणें म्हाजे चुकी आमी सगळ्यांक सांगूंक भोंवपाचें न्हू ना दुसरो हात दिवपाची ताका लागून ती जें कितें वाचताली न्हू ती प्रॅक्टीस करताली आपल्या जिवितान तिणें जेजूचें जिवीत तिणें आपणायलें तो हागापूय मोग तिच्या भितर दिसतालो कित्याक ती संवसाराचो वस्तू फाटल्यान धांवनासली आनी संवसाराच्या नेमा प्रमाणे चलनासली कित्याक ती संवसार म्हणटाले ए तो रिलीजन हो तो मगे संवसार सांगिना आमकां तो त्या रिलीजनान ताका कित्याक आमी पळोवया तिका तसलें कांय नासलें ती प्रॅक्टीस करताली हो आगापे मोग जो तेच्या जिवितान वतलोलो काळजान देवान तो प्रॅक्टीसीन ती कोणूय जावं तेजी सेवा करताली ती कोणूय जावं तांकां जेवण दिताली असलो मोग आमकां करूंक तिचें एग्जाम्पल घेवया आमी ती पयलीं पडले आसतली सगळीं पयलीं स्टार्टींग जाता मातशें मागीर परफेक्ट पूण तिणें प्रॅक्टीस केली तें सोडून दिवंक ना तें तिका त्रास जाले आसतले न्हू आमी आतां कितें आयकलां शिकल्या हे नवे वर्स आमच्या भितर स्वताना दुसरो मंथ न्हू फेब्रुवारी आमी ह्यो मोगान जिवया आनी पळोवया कितले रिन्यूवल येतले एक पोलो मारल्यार आमी ते जिवंक ना एक पोलो मारल्यार आमी तेजेर वचून दुसऱ्या पोल्याचेर थापाट मारल्या मारूंक ना उतरांनी आमच्या तूं म्हाका शिकयतलें हांव केन्नाची एज आमकां देवा मुखार एज ना सगळीं एकेच वर्साची देवा मुखार कोणूच धाकटी व्हडली ना बोगसोणें मागपाक जाता न्हू म्हाजे फ्रेंड्स आसले ताका जेजू मेवलो आनी तेजे भयणीक मेळोंक नासलो
सदांच तेंची झगडी जाताली. सदांच भयणी भयणी झगडटाली. म्हाका रडोन सांगताले फोनार बीन. हांवें म्हणलें तूं सॉरी म्हणू गो तेका. कितें म्हटलें जाणा, हांव व्हडली. तेणी म्हाजे कडेन सॉरी मागपाचें, हांव तेजे कडेन सॉरी मागो. हांवें सांगलें एकूच फावटी तूं तेका सॉरी म्हूण आनी पळय तुमचें लायफ कितें जाता तें. खूब दिसांनी तेणी सॉरी म्हटलें. तुजी भयण कितें जालें देवचार उचामळ न्हू, म्हाका कित्याक सॉरी म्हणटा, म्हाका कित्याक सॉरी म्हणटा, परतूय म्हणटा सिस्टर आपणाचेर अशें बोगलाट आयले. आनीकदां म्हूण तेका सॉरी, मिस्टेक जातालें. मागीर तेंचे बेस्ट फ्रेंडां जाल्लीं तीं. देव कितें जेजून आमकां कितें कोड सांगलां न्हू, तें फायदो आसा म्हूण कोड सांगलां. रागान कितलीं दुयेंसां स्टार्ट जाता जाणां. मून म्हणजे कितें, आमकां दुयेंसां बीन येवपाक मून कितें आहा तेचें, राग, अनफॉरगिवनेस, बोगसोणें ना. समजता एक भयण तिका कॅन्सर म्हूण सांगलें दोतोरान. ती म्हणटा पयलीं आपल्या भितर आपणेन पळोवपाक लागली खंय आपणेन अनफॉरगिवनेस आहा तें, बोगसोणें दिवपाक. हांवें खंय वायट केलां, कोणी म्हाका हांवें घेवन बसलां तें पळोवपाक लागली आपूण. आतां सारकी बरी आहा ती भयण. सगळें कॅन्सर, किमो, रेडिएशन सगळें घेतलां तेणें, पूण सारकी हेल्दी आहा. ती म्हणटा जेन्ना आमकां आपणाक समजून हें देवाचें उतर, लव युअर एनिमी, ब्लेस दोज हू प्रे फॉर देम, ब्लेस दोज हू कर्स्ड यू, ती सगळें आपूण पळोवपाक लागली म्हाज्या भितर. आमी पळयता काय आमच्या भितर एग्जामीन कोत्ता आमी आमकां करपाक जाय. फुडें वच सिस्टर मातशें. तुजो कोटूय दी, तुजें कितें मागता न्हू तेंय दी. उश्णें घेतलां भरपूर आसा तें. कोण तुज्या एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजें आंगावलें काडून घेत ताका तुजो जुबो व्हरूंक हाडाय नाका. म्हणजे तुजें कितें तो मागता तें दी. दुस्मान तुजो तुका तर हें करता जाल्यार दी. आतां प्रॉपर्टी जाल्यार तुजें मागता दी तेका. झगडी करूंक रावूं नाका. देव तुका दुसरे कडेन दितलो. आनी एक भयण तशीच म्हणटाली, सगळें तिचो घोव मेलो आनी सगळें घेतलें. एक चेडो आसलो, सगळें घेतलें तिचे फॅमिलीन. पूण तिचो चेडो व्हडलो जालो तेन्ना कितलो जागो म्हणटा घेतलो. ती तोच म्हणटा इल्लो गेलो न्हू कांय नजो, घेतलें रावूंक आहा न्हू, देव म्हाका जाय तें दितलो. दिलें न्हू तेका देवान. मागीर आमी तेका लागून हें संवसारांतली न्हू म्हणटा संवसारा भाशेन आमी झगडो नाका म्हणटा तो. देवान आमकां जाय तें दवरलेलें आहा आशिर्वाद, पूण आमीच तें ब्लॉक करता, झगडटा आनी आमी संवसारा भाशेन जियेता. आनी फुडें तेजे चल तेज्या वांगडा. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्यार ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. तेजे कडसून कितें तुमकां दिलें न्हू उश्णें वाचून तेजे कडेन परतून दितले म्हणून आशा धरूं नाका. कित्याक आमचो सोर्स कोण, आमचो प्रोवायडर कोण, आमचो दिवपी कोण, देव स्वर्ग आनी पृथ्वी रचलेलो देव न्हू. तेका लागून तेका आमी पळोवचें न्हू, आमी तेका पळोवया. जायतीं भाव भयणां फोन करता माग, म्हणजे देवाचें उतर ना मागा म्हाजे पयशे घेतले दिवपाक बीन, पूण आमकां तेच्या पेक्षा देव दिवंक आशेता. देवाक पळोवया न्हू, त्या मनशाक पळोवं नाका. पळय देव म्हणटा उश्णें दिलां तें घेवंक नाका म्हणटा परत. आतां हें एक पोलो दी जाल्यार 10 पोलो जाल्यार उजवो पोलो दी. आमी खंय तरी आयकलां हें कोण एक शिकयतालो आमकां ना. गांधीजी शिकयनासलो, गांधीचें प्रवचन आसलें न्हू, पूण तो मागीर कितें म्हणटालो ना, कित्याक म्हटलें तिणें तें उतर, आपूण लोकांक मानिना पूण क्रिस्ताक मानता म्हटलेलें खंय. बायबल फॉलो करतालो. हय शांती अहिंसा. तेगे तो झगड्याक झगडी नाका म्हणटालो, कित्याक तो बायबल वाचतालो. हे स्क्रिप्चर फक्त बायबलांत आहा. पूण तेणी कितें म्हटलेलें जाणा, कित्याक जाणा आमी जियेना,
आमी जियेना त्या उतरा प्रमाणे ताका लागून तो म्हणटालो मनशाचो आपूण हें करिना, मनशाक लायक करिना म्हणटालो. कित्याक म्हणटालो? कित्याक लागून आमी जियेना न्हू हें उतर आहा तें. आमी जियेना, आमचें वाचप जाता पूण प्रॅक्टीस ना आमची. ताका लागून आमी जी कोण देवाचें उतर आयकता ती आमी मोगान जिवोवपाक. कोणी कितें म्हटलें जाल्यार आमचे हांगाचे कुडके वयता, मरोंक जाता. कित्याक घेवन बसया आमी? आतां घेवन बसपाक जायना. देवाचो पवित्र आत्मा आसा, जाता जाल्यार आमकां पवित्र आत्म्याक उलो मारपाक जाय न्हू, तो हेल्पर न्हू. आमी जिवोया आनी पळोवया आमी कितलीं जाणां आमच्या फाटल्यान येता ती. मोगूच करूंक लागया. फॅमिलीन पासून मोग ना, कितले चुली म्हणटा. सो आमी एकल्याक कोणाक जेजू मेवला न्हू, तेणी मोग दाखोवपाक जावो. देवाचें उतर मेवला न्हू, तो मोग दाखोवपाक जावो. कोण म्हणटालो मागण्यांक वयता आनी तुमी झगडटा. आयच्या प्रिचिंगाक खंय पळय सांगा, मागण्यांक वयता आनी तुमी घरा कडेन शेजाऱ्यां कडेन झगडटा. मोग आसा? कितें आयकता प्रॅक्टीस करता तुमी? एग्जाम्पल सांग जाय. आमी जाणा जेन्ना झगडटा तेन्ना आमी जेजूचें नांव पिड्यार करता आनी ते वयता ते प्लेसीचें नांव पिड्यार करता. जे शिकोवणदाराचें पासून नांव पिड्यार करता. कित्याक आमी जियेना. सारकें न्हू? आतां पळोवया आमी दुस्मानाचो कसो मोग करूंक जाय तो. पळोवया रोमन्स 12:21. आमी जायते भाशेन दुस्मानाचो मोग करूं शकता. ताका बरें दिवंक. थँक्यू जिजस. 20 पळोवया ब्रदर. 20. Romans 12:20. Instead, if your enemy is hungry, feed them. If they are thirsty, give them something to drink. In doing this, you will keep burning coal of shame on their head. कोणाचे तकलेर घालतले आमी? आमकां हे कोण देवचार आमकां सांगता तुजे कडेन मोग करूं नाका, हेचो हें करूं नाका, तेचो राग हें कर. आमकां कितें म्हणटा, जेन्ना तुजो वाचता तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका जेवंक दी. तानेला जाल्यार ताका पिवंक दी. कित्याक अशें करून तूं ताका आपल्या कोरण्याची लॉज बोगोशी करतलो. कितें म्हणटा, तुजो दुस्मान तो भुकेला जाल्यार ताका कितें करूंक जाय आमी शेजाऱ्याक आमचो दुस्मान आहा, तो भुकेला, ताका जेवण नाल्या आमी दिता जेवण? कित्याक हांव ताका पळोवंक? पूण देवाचें उतर सांगता, तुमी ताका तो भुकेला, तुजो एनिमी, तुजो दुस्मान भुकेला जाल्यार ताका तूं जेवण दी. तेजी गरजो कितें तें पळय ताका, कसलो आदार जावं ताका. एकदां पिडेस आसा ताका दुसऱ्यागेर वचपाक जायना, एकदां पयशे ना तेजे कडेन वखदां हाडूंक, कितें ना, सगळें आसा न्हू, कितें तरी आसता न्हू, तें तूं ताका दी म्हणटा. तान्नेल्या ताका उदक दी म्हणटा पिवपाक. हें सगळें करून तूं कितें करूंक सोदताय? देवचाराचेर हांगा म्हणटा उजो घालता म्हणटा, इंगडे उबडून ताका हरयता आमी. आमी जेन्ना दुस्मानाचो मोग करिना तेन्ना ताका आमी जिखतो, ताका हें मेळटा, कलर मेळटा. जेन्ना आमी राग धरून रावता तेन्ना, समजता? तो बरो खूश जाता आसतलो राग जाता तेन्ना. आमकां कसो मोग करूंक जाय दुस्मानाचो? ताका बरें करूंक जाय, तांकां कितें आदार जावन तो आदार दिवंक जाय. एक भयणीक ऑफिसान इतले सतयताले चेडूं एकले, आनी ती मोगानूच ताका हें करताली. एक दीस तेणी विचारलें, ते सॅड आहा म्हणून, तुज्या पासत आपूण मागणें करूंक काय म्हणून.
तेणी मागणें केलें मागीर ते आपणाचें शॅर करपाक लागले. केन्ना तेणी स्टेप घेतलो न्हू, दुखयता दुखोवनी आपूण तुज्या पासून मागता. हां, समजता? आमकां जायतें आमी करपाक जाता. ह्या दुस्मानाचो कसो मोग करूंक जाता तें आमी जायते आमच्या स्टेपांनी करूं शकता. तांकां आदार खंयचे खंयचे वाटेन आमी तांकां दिवं येता. फोनार तांकां मॅसेजी घालूं शकता, अशें म्हूण बरें ना म्हणून कळ्ळें जाल्यार, कितें तें गरज आसा जाल्यार हेल्प करूं शकता. जायना? हां, जाता न्हू? आमी पयलोच कितें हाडलेलें, आमकां कित्याक मोग करूंक जायना भिरांती वरवीं न्हू. आतां जॉबा कडेन सगळी गिरेस्तकाय आसली न्हू. कशी गेली तेजी गिरेस्तकाय? भिरांती वरवीं सगळें. हो देवाचो मोग तेच्या काय म्हणजे देवाचो मोग आसलो तेका, देवान सगळें तेका ब्लेस केल्लो, पूण तो भिरांती वरवीं मागणें करताले. आमचेशी ती भिरांती वरवीं मागणें करताले, देवाचो मोग आमचेशी ना. एके वाटेन दुबाव, एके वाटेन भिरांत, आनी भिरांती काम करतली. समजता? आमी कितें करतलीं आतां? हे न्याय वर्सा भितर सरतना पळयतलीं आमचो कोण आमच्या पासून वायट करता तेका आमी बरें करूंक वावर करतलीं, स्टार्ट करतलीं. जें कितें आमी आयकता, जें कितें आमी प्रीच करता, जें कितें आमी वाचता तें आमच्या जिवितान घालतलीं काय? क्वेश्चन मार्क. लास्ट स्क्रिप्चर घेवया आमी, 2 Corinthians 13:5. कितें सांगता? आमी डेली लायफान न्हू आमच्या हें आमी करुया, हें आमकां कितें सांगता पळय तें करुया. 2 Corinthians 13:5. Examine other. No? Examine other to see. दुसऱ्यांक पळोवया म्हणटा न्हू. हां, examine yourself to see if your faith is genuine. Test yourself. Test others. Test yourself. What are we doing? Examine. Examine also others, no? We forget ourselves. We forget, no, sometimes to examine ourselves first or test ourselves first. Surely you know that Jesus Christ is among you. If you not, you have failed the test of genuine faith. कितें म्हणटा आमकां सोय कितें आसा? आमकां सोय कितें आसा? दुसऱ्यांक एग्जामीन करपाचें न्हू, दुसऱ्यांच्यो. पूण हांगा कितें सांगता देव आमकां, जेजू सांगता, तुमच्याच भावार्था वरवीं, कोंकणीन अशें आहा न्हू, तुमच्याच भावार्था वरवीं आमची चवकशी करूंक जाय. आमची, दुसऱ्याची न्हू, आमची चवकशी करूंक जाय. म्हणटा हांव दुस्मानाचो मोग कसो करता, हांव ताका हेल्प करता काय, कोण म्हाजें वायट करता ताका हांव मागता काय तेज्या बसत, कोण म्हाजें श्राप करता ताका हांव आशिर्वाद दिता काय, म्हाकाच हांवें टेस्ट करूंक जाय ह्या भावार्था वरवीं. बस सिस्टर, तुम्ही तुमच्या भावार्था प्रमाणे जियेतात जाल्यार पळय तुमचीच तुम्ही चौकशी करात. तुमचीच तुम्ही परीक्षा करून घेयात. तुमचे सवे जेजू ख्रिस्त आसा म्हूण नकळोच तुम्ही ना तर तुमचोच भावार्थ सारको न्हय म्हूण परीक्षेंतल्यान गमोन येता. आमच्या भितर हो मोग कित्याक दिश्टी पडना? कित्याक आमकां एकामेकाचो मोग करूंक जायना? हें आमकांच टेस्ट करूंक जाय. आमकांच भितर आमी एग्जामीन करूंक जाय, आमी परीक्षा करूंक जाय. आमकांच न्हू तपासणी करूंक जाय न्हू आमचीच करूंक जाय का दुसऱ्यांची करूंक जाय? हांगा सांगता तुमकां खबर ना जेजू तुमचे सवय आहा?
ताका लागून आमी दर दिसा दर वेळा आमकांच आमी टेस्ट करूंक जाय, आमकांच आमी परिक्षा करूंक जाय, आमचेच आमी एग्जामीन आमकांच आमी खंय चुकता काय आमकांच आमी पयलीं पळोवपाक जाय, दुसऱ्यांक न्हू. पयलीं आमकां पळोवपाक जाय न्हू काय दुसऱ्यांक? आमकां आयच्यान आमी न्हू हें सगळें आमकांच पळोवया आमी हें पॉयंट आसा, दुस्मानाचो मोग कर, तेच्या पासून बरें कर. आगापे इल्ला हो मोगाची हें फळां आनी तितून भितर पासियेंस जावं, रोखडेंच जावचें ना. पासियेंस सोंसणीकाय न्हू, आमी पयलींच घेतलें न्हू सोंसणीकाय आमकां बरमासो उपकार करता. थँक्यू जिजस. हो आगापे मोग आमकां चलतले जाल्यार हे सगळे पॉयंट आमकांच तपासून पळोवंक जाय, परिक्षा करूंक जाय आमची, आनी कित्याक आमचे सवय जेजू आसा म्हणून. थँक्यू जिजस. उबी रावया सगळीं. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सुर्गीचे बापा, आमी तुका आर्गां दिता, दिन वाजता ते सगळें बरेपणा पासत तुवें आयज आमकां शिकयलाय हें आमकां कसो मोग करपाक जावो, आनी तुवें आमच्या काळजान तो मोग ओतयलेलो आसा. दिवंक ना आमकां ओतयलाय तोच मोग आमकां दुसऱ्यांक दिवंक जावो, दुस्मानाचो मोग करूंक तोच वापर करूंक जाय आमकां. तेंच्या पासत बरें मागोवंक, तांकां मागणें करूंक तेंचे पासत तेंचें बरेंपण सगळें आमकां तूं शिकयताय. आनी जेजू तुका आर्गां दिता. जायते एग्जाम्पला पासून तुवें आमकां दिलें आनी घोवायकी वरवीं हें टिचींग जें तुवें सोंपें आनी सादें करून दवरलेल्या पासत जेजू तुका आर्गां दिता. हो जो मोग आमच्या काळजान ओतयलेलो आसा, जायते खेपो आमी नकळो आसली, जायते खेपो आमी मानूनच घेवंक ना हें शिकोवन, आनी जायते खेपो आमी तेचेर मॅडिटेट करूंक ना कसलो मोग तुवें जेजू तुजो जो बापाचो मोग तुजेशी आसलो तोच मोग आमच्या काळजान घातला. जी कोण खोटें करता तेंच्या पासत मागपाक. जायते खेपो आमी चुकल्या जेजू, चुकल्या हो मोग करपाक, हो तुजो मोग आमचे जायते खेपो आमी हे भिरांती वरवीं ती कितें करी हें कितें करी सगळी भिरांती वरवीं तुजो मोग आमचे सवय सारको सोपून नायन पावोंक ना. तूं म्हणटाय हो मोग जो तुजो हो आगापे मोग आमच्या फुडें आमचे भितर सोपून नायन पावोंक जाय जाल्यार तूं एकामेकाचो मोग कर पयलीं. कित्याक देवाक कोणीच पळोवंक ना. जेन्ना आमी एकामेकाचो मोग करता तेन्नाच आमी देवाक पळयता. तुका आर्गां दिता जेजू. खरेंच आमी एकामेकाक तूं म्हणटाय हो पेलो दिल्यार हो पोलो दी दुसरो पेलो आमकां कडेन जावंक ना जाल्यार आमी आमच्या वट्टेपणाक लागून एक तुजें कार्य परत्याक परतें ती आमकां कितें म्हणटली हें सगळें हें खालतेपण न्हू, हें प्रायडनेस स्पिरीट घेवन आमी जियेल्या आनी तुजें हो मोग जो आसलो तो आमी दुसऱ्यांक सोपून पावोंक ना आमच्या भितरूय. आनी तूं म्हणटा आमी ह्या संवसाराक लोभ दोन जियेल्या, संवसाराची खंय जियेल्या म्हणूनच आमकां हो मोग करूंक जावंक ना. आमी विसरल्या आमी सर्गीची, आमी सगळीं सर्गीची हांगा परदेशी थोड्याच तेंपाक आसा म्हणून तें आमी विसरल्या आनी तुजो मोग आमचेशी सोपून पावोंक ना हो. आनी तसोच आमी ह्या संवसाराच्या आनी संवसाराच्या वस्तू फाटल्यान धांवून हे सगळे लक्ष सगळे प्रावणेस गिरेस्तकाये फाटल्यान धांवून हे सगळे आमी तुजो मोग करपाक विसरल्या. आनी हे तूं म्हणटाय हे संवसाराचें सगळें जें कितें आसा तितलें काबार जातलें आनी तुजेंच वील तो मोगाचो ही मोगाची कोरणी जी आमी करता ती मादर तेरेसान केली ती आजुनूय उरल्या आनी घासता. तशेंच तूं आमकांय करूंक आपोणे दिताय म्हणून जेजू हे आपोणे आमी घेता आनी आमकां तुजो पवित्र आत्मा आदार दिता हो मोगान आगापे मोगान जिवच्या खातीर. त्या पासून जेजू हांव तुका आर्गां दिता. ज्या भयणांक आमकां दुखयलां हो आमी जो कोणी रागला तांकां आमकां बरेंपण करूंक, भुकेला जाल्यार तांकां गरज आसा तांकां दिवपाक आनी तो मोग आमी सोपून पावपाक. आनी तशेंच आमी आमकांच दुसऱ्यांक न्हू जेजू आमी आमकांच आमची परिक्षा आनी आमी खंय चुकल्या ती आमकांच आमी तयार करतली, एग्जामीन करतली जेजू. दुसऱ्यांक न्हू
आनी आमकांच पयलीं आमी एग्जामान करूंक आमकां तूं शिकयताय आनी आपोवणें दिलां म्हणून ह्या वर्सा त्या पासतचेचो तुका आर्गां दिता दिनवासता हो चाचणीक मोग आमच्या काळजांनी ओतयला आनी तोच मोग आमच्या भितर सगळ्यांक मोग करपाक आदार दिता म्हणून बापा कित्याक तूं सदांच बरो आनी सदांच बरो सगळ्या वेळार म्हणून तुका आर्गां दिता दिनवासता हे मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवान करता आमेन गॉड ब्लेस यू